मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन हे गेल्ले आसा. स्पीकर सर एश्युरन्स अशें आसलें की बीजेपीच्या अंतर्गत एश्युरन्स आसलें 24 वरां उदक मेळटलें म्हणून. तें जालें. मागीर काबराल बाब म्हणून लागलो आमी 8 वरां दिता म्हणून उदक. मागीर मुखेलमंत्री म्हणून लागलो 4 वरां उदक दिता. आता 4 वरां उदक ना 2 आनी 1 वर पासून सारखें उदक येना. ही परिस्थिती सद्याक जाल्या. स्पीकर सर आता जेन्ना आमी अशें पळयता की उदकाची समस्या विकट जाल्ली आसा. 2000 हांवें एक एलिक्यू घातलेलो, हो एलिक्यू नंबर 30. ह्या स्पीकर सर एलिक्यू हांवें एक क्लियर कट शॉर्टफॉल ऑफ वॉटर सप्लाय हे डिपार्टमेंटानूच रिप्लाय दिल्ली आसा की खंयच्या खंयच्या मतदारसंघात वॉटर सप्लाय शॉर्टेज आसा. आता आमी पळोवया बिचोले मतदारसंघान हो 1 MLD म्हणटा ते, मया मतदारसंघ 3.42 MLD शॉर्टफॉल, साकली मतदारसंघ 3.55, वापय मतदारसंघ 4.80 MLD वॉटर सप्लाय शॉर्टफॉल, पर्ये मतदारसंघ 7.92 MLD शॉर्टफॉल, पणजी 2 MLD, तालिगांव 2 MLD, पिरो 2 MLD, कुमारजुआ 3.45 MLD, मडकय 1 MLD, तशेंच आमी वापयचो एक पार्ट तो 0.7 MLD शॉर्टफॉल, फोंडा 1.5, शिरोडा 0.5, सानांद्रे 2 MLD, सांताक्रूज 2 MLD. ना 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 हांव सांगता मरे, हे सगळें सांगता. आनी हांगा अशें मुरमुगांव आतां म्हाका दिसता संकल्प त्या दिसा ताणें मूव केल्लें की आमकां उदकाची शॉर्टफॉल आसा म्हणून, आनी ताणें खूब भाशण दिलें. पण हांगा तेंच्यांनी नील म्हणून सांगलां, कांयच तांकां प्रॉब्लेम ना म्हणटा, वास्कोनी प्रॉब्लेम ना म्हणटा, आनी सालसेडेच्या खुबशा भागांत म्हटल्यार मतदारसंघांनी कांय उदकाचो प्रॉब्लेम ना म्हणून तेंच्यांनी घातला. पेडणे आसा 1 MLD, मांद्रे आसा 3.09 MLD, म्हापसा 3.60 MLD हो तुमचो मतदारसंघ, थिवी 6.05 MLD, आल्दोना 1.45 MLD, कालांगूट 7.10 MLD, मायकलान आयकोपाचें, शिवोलीत 7 MLD, मागीर पोरवरीम कांय ना प्रॉब्लेम, सालिगांव विरेश बाब हे सगळ्यांक दिला ते परत हे सगळे वाचून कित्याक दाखयता. केपें बरोबर वाच कितली MLD आसा ते आउट ऑफ शॉर्टेज पर्सेंटेज सगळे कडेन प्रॉब्लेम आसा. आता हे वाचून सांगपाची कितें हे आसा, हेतू एक आसा स्पीकर सर की जे मतदारसंघांनी प्रॉब्लेम आसा त्या मतदारसंघांनी, आता माझो मतदारसंघ घ्या सानांद्रे मतदारसंघ, हांगा 2 MLD शॉर्टफॉल आसा. आनी परत आमी सांगीत आसा 1 वर उदक येता, मदीं 2 वर येता, अशें शॉर्टफॉल परत जातात, मदीं उदकूच येना. हे इश्यू आसा. हांवें मिनिस्टरा कडेन उलयलां. तरी पूण स्पीकर सर हांगा एक प्रोजेक्ट आसलो बामोले गांवांत, वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट म्हणटा, तांकां प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिलें आनी थंय व्हडले म्हटल्यार FIR बीन वाडोवन तांकां प्रोजेक्ट दिता. आता अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आमच्या मतदारसंघ, म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघान येता. आयज रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या मतदारसंघान येता ना ते प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिवचें न्हू. मात डिपार्टमेंट तांकां अप्रुवल दिता, TCP डिपार्टमेंट जाय तशी परमिशन ग्रांट करता, आनी प्रॉब्लेम कितें जाता मागीर DTWचो इश्यू येता. दुसरो स्पीकर सर, आतांच आमी रिसंटली एक करमय गांवांत एक मेगा प्रोजेक्ट येतालो आनी तो कुमारजुव्या मतदारसंघान येता. कुमारजुव्या मतदारसंघ जेन्ना म्हणटा 3.45 MLD शॉर्टफॉल आसा, आनी त्या शॉर्टफॉल आयज थंय अर्द वर बीन उदक येता, 1 वर उदक येता, लोक बोळा घालता, लोक परत सांगता उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. तरी पूण तुमच्या डिपार्टमेंटान ह्या प्रोजेक्टाक वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिली. आयज म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय, तुमी हेचेर एक्शन घेतले काय ना? हो जो डिपार्टमेंटाचो कोणी आसूं तो, तेणेन जे वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिली हांकां, ही खंयच्या आधाराचेर दिली? जेन्ना तुमी शॉर्टफॉल आसा म्हणून हेच तुमचो एलिक्यू रिप्लाय सांगता, आनी हो 2024 अजून पर्यंत हो शॉर्टफॉल पुराय हे जावना तुमचो, सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसा. स्पीकर सर आयकय मातशें. आता तशेंच बी स्पेसिफिक ना ना सर कॉलिंग अटेंशन हांव स्पेसिफिकली उलयता, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाका स्पीकर सर आता हे एक्शन घेतले काय ना ते मिनिस्टरान सांगचें. तशेंच स्पीकर सर आता आमी येवया वाळपय मतदारसंघ, आमी येवया पर्ये मतदारसंघ, आनी येवया आमी साके मतदारसंघ. हांगा ह्या तिनूय मतदारसंघांनी शॉर्टफॉल आसा, उदक मेळना. आता मेन हांव सांगूंक सोदता वाळपय मतदारसंघान. आता वाळपय मतदारसंघ उजगांव गांजे हो गांव आसा. ह्या गांवांत स्पीकर सर अशी परिस्थिती आसा, थंय बोरवेलीचें उदक 6 वाड्यांनी उदक बोरवेलीचें आसा. ऑनरेबल TCP मिनिस्टराचो मतदारसंघ, म्हाका दिसता तेणेन त्या मतदारसंघाचेर पयलीं लक्ष घालपाक जाय. गोंय जें आसा, गोंयांत तूं मेगा प्रोजेक्टाक अप्रुवल दीत आसा, सुटलेलो आसा TCPन अप्रुवल दिवपाक, आनी हांगा कितें जालां, ऑनरेबल मिनिस्टराच्या मतदारसंघान सारकें उदक येना. थंय गांजे ट्रिटमेंट प्लांट आतां येवपा आसा, तेजें काम चालू आसा, आनी तांकां ते कोर्टान गेले लोक, थंयचे स्थानीक लोक जे आसा ते कोर्टान गेले. कोर्टान तांकां आनी DTWक सांगलें की डायरेक्शन दिलें जाता तितले बेगान तांकां उदकाची सप्लाय दिवची म्हणून, वॉटर सप्लाय. कोण लोक कोर्टान गेले? DTW अजून पर्यंत डिसेंबर टायमिंग दिल्लो, अजून पर्यंत ऑनरेबल MLA खंयचे लोक कोर्टान गेले आनी कोणी डायरेक्शन दिली? उसगांव गांजेचे लोक कोर्टान गेले, डायरेक्शन PWD दिले. उसगांव गांजेचे लोकल्स 6 वाडे जे आसा थंयचे, तांकां उदक जो आसा बोरवेलचे बुरशे उदक येता, म्हटल्यार ते हे ट्रिटमेंट करून उदक मेळना.
आणि थंय गांजे प्लांट येता. आता गांजे प्लांटाचे ते उदक आसा ते म्हादय येता. आता म्हादयचे डायवर्जन जालें जाल्यार ते उदक खंय वयतलें. आता ऑलरेडी उदक थंयच्यान हे करून पंपिंग करून ओपा ट्रिटमेंट म्हणजे खांडेपार न्हंयेन पावयता आनी तें उदक फोंडा जावं आमच्या तिसवाडी तालुक्यांत येता. हे पळया हे शॉर्टफॉल आसा आनी थंय समज ते चालू पासून जालें जाल्यार हांगा उदक मेळटलें. हो आयज इतले इम्पॉर्टंट गजाल आसा की आमी म्हणटा की बाबा कितें चल्लां उदक ना बट उदक ना न्हू. हो उदक येतलो कसो. तुमचो प्लांट पासून स्टार्ट जालो नाल्यार हांगा उदकाचो प्रमाण कितले प्रमाणात वाडटलो. कित्याक आयज तुमी ज्या प्रमाणात हे मेगा प्रोजेक्ट येता आनी मेगा प्रोजेक्टाक न्यू परमिशन दीत आसा फाल्यां तुमी नकारूंक शकची ना. तुमी उदक दी म्हणटाले ते मागीर खंयच्यान दितले उदक. ऑलरेडी इतलो शॉर्टफॉल आसा उदकाचो. जितले MLD नवे पासून पासून येयले जाल्यार त्या उदकाचो प्रमाण सोंपपाचो ना. स्पीकर सर आता आमी आनीक पळोवया की सर्वे आता कॅरिंग कॅपॅसिटी आमचो ऑनरेबल जो हो आसा लिडर हेणेन कॅरिंग कॅपॅसिटीचे उलयलें आनी हेजो उल्लेख आमी सदांच करता की कॅरिंग कॅपॅसिटीची तुमी सर्वे केल्या काय ना. ही कांयच केल्ली ना. आतां डिपार्टमेंटान हांवें जेन्ना LQ मागलो तुमी हेजे सर्वे केल्या कितले प्रमाणाचे उदक लागतले फुडें कितें आसा हेजे कांयच लेखा देखा कांयच ना. सो हे जेन्ना तुमी पळयता स्पीकर सर हितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा सरकाराची यंत्रणा जी आसा ही सारकी प्रोसेस करिना. तुम्ही अनेक जो हे आसा अनेक तुमकां LQज आसा तितून हांव मुद्दम सांगता. एक LQ मागलेलो अनस्टार LQ नंबर 116 हो ऑपोजिशन लिडराचो LQ आसा. तितून एक रिप्लाय आसा D हितून द अमाउंट ऑफ वॉटर इज लॉस्ट इन पर्संटेज एंड प्लेस ड्यू टू लिकेजीस इन पायपलायन प्रोवायडेड डिटेल प्रोवायड करून सांगलें. थंय आन्सर कितें येता द अमाउंट ऑफ वॉटर लॉस्ट ड्यू टू लिकेजीस कॅनॉट बी युनिफाईड has some occurred underground and at a settled location. स्पीकर सर हांगा तांकां हे जायना म्हणटा डिटेक्ट जायना. आतां दुसरी आनी एक सेम LQ आसा ह्याच वर्सा 13 जानेवारी 2026 हितून कितें आसा स्पीकर सर LQ नंबर 11A स्टार्ट LQ. ह्या LQन स्पीकर सर क्लियर कट हांगा सेम क्वेश्चन विचारलो. हांगा कितें म्हणटा की 40% वॉटर लॉस आसा म्हणून. हे पळय हांगा B हितून कितें म्हणटा की द पर्सेंटेज ऑफ वॉटर लॉस ड्यू टू लिकेज एंड थेफ्ट. हांगा ते कितें म्हणटा द पर्सेंटेज ऑफ NRW अक्रॉस द स्टेट इज ऑन एन एवरेज ऑफ 40%. स्पीकर सर डिपार्टमेंट तुमचे हे दोन आन्सर एकूच डिपार्टमेंटाचे. आता हे कितें म्हणपाक सोदता म्हाका खबर ना. आता वॉटर लॉस जाता हे सगळ्यांक खबर आसा पण एक सायडीन म्हणटा तुम्ही वॉटर लॉस आमी कॅल्क्युलेट करूंक शकता. एक सायडीन म्हणटा तुम्ही 40% वॉटर लॉस आसा. स्पीकर सर आमचे इतलेंच म्हणणें आसा की हे सगळे आमी डिबेट करून मेके जाले डिबेट करून आमी जाम जाले. आता सगळे परत सेम उलयतले आपल्या मतदारसंघात उदक ना आपल्या मतदारसंघात उदक ना. पण हेचो रिजन कितें आसा हांगा ब्लँकेट जो मेगा प्रोजेक्ट जो आसा हेचेर ब्लँकेट बॅन हाडपाची गरज आसा. आनी हे लँड यूज चेंज जे चल्ल्या सद्या गोंयान येता 39A जावं 17(2) नांवान हे बंद करपाची गरज आसा. आनी आमी पयलू आमचो वॉटर रिसोर्स जो आसा तो सारको डेव्हलप करपाक जाय आनी उदक पावोवपाक जाय. मिनिस्टर आपणाचे हितून हे करता पण सरकाराचे धोरणां अशी आसपाक जाय की आमी आमच्या लोकांक पयलीं उदक प्रोवायड करतले. आयज जे मिनिस्टरान आन्सर दिला म्हाका बरें दिसलें की मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता त्या इन्फ्लक्साक लागून आमकां वॉटर सप्लाय वाडची पडटली उदकाचें प्रमाण वाडोवंक जाय हे सगळें सांगलेलें आसा. म्हणजे हो रिप्लाय तुमचो सारको आसा एक्झॅक्टली हो रिप्लाय तुमचो सारको आसा. पण कितें आसा धोरणां सरकाराची फेल जाल्ली आसा आनी ही धोरणां म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक धरपाक जाय आनी TCP मिनिस्टराकूय मातशें सांगपाक जाय. तोय शेजारी आसा सिंहमाच्या मतदारसंघात पासून वॉटर शॉर्टफॉल आसा एज पर तुमचो रिकॉर्ड्स म्हाजो रिकॉर्ड्स न्हू. सो हो आतांचो आनी न्यू परमिशन दिवन ती कन्स्ट्रक्शन येयली ना जाल्यार कितलो शॉर्टफॉल जातलो हो तुमी चिंता. लोकांक सारकें उदक मेळना ऑलरेडी आनी कांयच मेळपाचें ना. सो म्हाका दिसता ह्या सरकारान लक्ष धरपाक जाय की पॉलिसीज फ्रेमवर्क सारके हाडपाक आनी उदकाची शॉर्टफॉल कित्याक लागून जाता हे दाखोवपाक. देव बरें. Requesting all members to keep in mind this is a calling attention. The limit on a calling attention is 20 minutes. We have gone beyond half an hour for this calling attention. Please be very specific and very brief. I believe the Honorable Minister has already given a reply, or most of you all have not read what he has replied. That is why everybody has pressed the button without reading it. So either if you are inside the house, you have listened to what he has said, or if you all have not heard it, please read it before standing up and speaking. Speaker sir, म्हाका दिसता 85%. Yeah, Vijay sir, this is. ओके तूं म्हणला. Vijay sir, this is. We have moved the calling attention. Speaker sir, उदकाची टंचाई आसा
ही सरकारूय थोडे भशेन मानून घेता आणि आमी ताजे खातीर हें कॉलिंग अटेन्शन मूव केलां. स्पीकर सर, रिप्लाय जी मंत्र्यान दिल्या तातूंत तो म्हणटा की इट इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द वॉटर सप्लाय सिस्टम फॅसिलिटीज. हें पयले पेजीचेर तूं म्हणटा आनी तुवें उलयतना म्हणलां की 21 MLD डेफिसीट आहा आनी 6 म्हयन्यांनी आमी 1000 MLD पावतले म्हणून. पूण सत्य परिस्थिती अशी आहा की हे सगळे टॉल क्लेम्स आसतना शॉर्टेजीस आर देर एवरीवेर. पयलीं म्हणलें की सदांच उदक मेळटलें, काबरावान म्हणलें 8 वरां, मागीर म्हणलीं 4 वरां, मागीर ते 2 दिसान जालें. सो आय डोंट वॉन्ट टू बी रिपिटींग द सेम थिंग, बट द फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज दॅट उदक टँकरांनी घेवप ही सदांची खबर जाल्ली आहा. चड करून वेरेवर द कॅरींग कॅपेसिटी इश्यू इज कमिंग अप की बाबा इतलें डेव्हलपमेंट जाता आनी ताका बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हळ्यार उदक, तें उदक ना. आतां उदक तुका हाडचें पडटलेंच. डेव्हलपमेंट जाला, टावन प्लॅनिंग एप्रुवलां दिता ती तुज्या हातान ना. सो स्पीकर सर, फॅक्ट इज यू वील हॅव टू मेक यूज ऑफ दीस कॉलिंग अटेन्शन टू सी दॅट युअर डिपार्टमेंट actually invest in upgrading and modernizing your treatment facilities, distribution networks and storage system. हे तुझे उत्तर म्हणटा. हे म्हाका दिसता you have to use this as an opportunity and don't go with this thing की आपण टप्प्या टप्प्यान करता. टप्पे बी कांय ना, फास्ट लाग कित्याक रोखडो कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो, कळचोच ना तुका केन्ना सोंपलो तो टेन्युअर. सो स्पीकर सर, फेज्ड मॅनर म्हणटा पळय, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड एज्ड पायपलायन्स इन अ फेज्ड मॅनर. ते फेज्ड मॅनर म्हणल्यार तुका ते सुकोवंक दवरतात. फेज्ड मॅनर म्हणल्यार गोंयकार उदकाक फाटीशेर जावन मरतले आनी हे आमचे इलेक्शनाक भाशण आसतलें. तें जावंक दिवं नाका आनी तें जर जावचें ना जाल्यार तूं फेज्ड मॅनर बी म्हणून वचनाका, बेगीन लाग. आता तुवें सांगलां की 217.80% 80 किलोमिटराची पायपलायन आपण चेंज करता. अमृत 2च्या प्रोग्रामान अर्बन एरियान करतात. स्पीकर सर, हे सगळें आसतना एक मेन इश्यू असो आहा की बायल्यो म्हणटा त्यो तुमच्यो मेन वोटर बेज. बीजेपी म्हणटा ती लाडकी बहीण अशें विशय सांगून इलेक्शनां जिखता. आता बायलां सगळ्यात मेन एफेक्टेड हातून. उदकाक फाटीशेर केला तुम्ही बायलांक आणि बायलां कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द इलेक्टरेट. 50% वोटरांक तुम्ही कॅट केला उदकाक, विच इज द बेसिक नेसेसिटी. स्पीकर सर, आता प्रॉब्लेम कितें आहा? एजिंग पायपलायन, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन्स, पुअर मेंटेनन्स, हे इश्यू आहा. डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आहा. आता मोपा एअरपोर्ट आयलो. मोपा एअरपोर्ट तो बाराजान प्लेटोक, थंय ग्राउंड वॉटर आशिल्लें ते गेलें. 7,000 रेजिडेंटांक ते पेडणेचे 6 गांवांतल्या लोकांक उदक मेळटालें, ते बंद जालें. सो आनी एक दुसरें म्हणटा इंडस्ट्रियल डिमांड. इंडस्ट्रियल डिमांड असो आसा की इट इज गोइंग टू सर्ज फ्रॉम 33.5 मिलियन क्युबिक मिटर्स इन 2021 to 185 million cubic meters by 2051. हे आमचे इंडस्ट्री एस्टिमेट्स and industry estimates which are in tune with the development. विकसित गोंय म्हणून जे करूंक सोदतात तुम्ही, ताजेर तुका इतले इंडस्ट्रियल उदक जाय पडटलें. आनी डिमांड एरियाज म्हणटे बार्देस, सालसेत आसा. सॅलिनिटी सरफेस वॉटरान वाडल्या आनी हे फ्लॅश फ्लडा खातीर जावंक शकता. ऑल दीस थिंग्स यू नो. बट फॅक्ट ऑफ द मॅटर, आय एम जस्ट ट्रायंग टू कम टू अ पॉयंट टेलिंग यू द ग्रेविटी ऑफ द सिच्युएशन. रिसंट इन्सिडंट्स कितल्योच जाल्ल्यो आहा. मियान सामकी सिवियर टंचाई आशिल्ली. मडगांव, कोंबा, कालकोंडा, बाणावली, पेडा, फातोर्डा, नुवें, कुर्तोरी कितले दिसांकूच उदक नाशिल्लें मियान. जुनान अंजुना, कायसुआ रेजिडेंट्स हॅव प्रोटेस्टेड एट द PWD ऑफिस. ऑक्टोबरान दिवचले 3 दीस शॉर्टेज जाली बिकॉज ऑफ पायपलायन रिलोकेशन. शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी is saying that mega projecta खातीर उदकाक टंचाई जाल्या. नोव्हेंबरान दिवाडे टंचाई जाली. डिसेंबरान 1200 mm पायपलायन ब्रेकडाउन जाली धुळेर, ताजे खातीर पर्वरी शॉर्टेज जाली. जानेवारी आता 2026 मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन इश्यू जाल्लो आहा की संकल्प म्हणटा की उदक मेळना. काल ताणें म्हणलां की टँकर इज बिकम सदांची खबर म्हणून.
So Speaker sir, water is a necessity, also a fundamental right. So हांव एक सांगूंक सोदतां की खूब कडेन उदकाची अशी टंचाई आहा. आमचो बाब राजेश फळदेसाय पळयल्यार म्हाका याद जाता, ह्या दिसांनी खोर्ले आमी इलेक्शनाक भोंवताले जिल्ला. सो एक कडेन आतां जे बिल्डिंगेन गेलो, खंयची तेजी बिल्डिंग मंगलम काजा अमोरा म्हणून. थंय गेल्यार पुलीस बी रेडी आहा पयलेच भिवोवपाक रे आमकां येवंक मेळना आनी सगळें पॅक करून दवरलें आहा. आनी ताजे पयले दिसा मुखेलमंत्री येवन गेला 4 सीझन्स पेरोला म्हणून. आनी मुखेलमंत्र्यान थंय सांगलें की आपूण उदक बिदक सगळें दिता आनी आमची मिटींग पसून घेवंक दिना हे. कळ्ळें तुका न्ही. हांवें मुद्दाम एक क्वेश्चन घालो, अनस्टार्ट क्वेश्चन LAQ 110 कितें म्हणून की हाजे कितें काय म्हणून परिस्थिती. आतां पळय हांव राजेश फळदेसाय विकासा खातीर गेल्लो, विकास जावचो म्हणून तो BJPन गेल्लो, विकास जातलो म्हणून सांगून जिल्ला जिखलो आनी आतां आन्सर तुजो सरकार कितें दिता तो पळय. हीच एरियेक उदक मेळटलें काय ना म्हणून हांवें क्वेश्चन घालो. अनस्टार्ट उत्तर कितें दिता, इट इज नॉट टेक्निकली feasible to supply water to these housing societies as they are located at a higher elevation and at the tail end of the water supply system. अशें सायडींतल्यान हें वता मरे, हांगलो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट फुडें येवपाचो आहा, थंयच्यान पास जाता मरे. पायप दिश्टी पडटा. बिल्डिंगो कसल्यो साद्यो न्ही, क्लब हाऊस आहा पॉश सारको एअर कंडिशन क्लब हाऊस आनी बरे लोक चकचकीत, रस्तो ना उदक ना, विकास. आनी हे जिखले बी इलेक्शन. ते म्हणटाले आतां जालो आमी विकास केलो तुमचो, रस्तो केलो जालो, आतां उदकाचें उलयता आमी. उदकाचे वॉटर पायपलायन ओपा टू पणजे ही काजा अमोरा फेज 1 म्हणटा थंयच्यान दिश्टी पडटा वता ती. आतां उत्तर कितें मेळटा आमकां की थंय एट द टेल एंड. हांव ओगीच सांगता कितें परिस्थिती आहा ती, म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पूण उदक ना. सो स्पीकर सर, मतां जाय, मतां तुमी घेतात आनी मागीर तुमी हें उत्तर दितात. आतां एक एग्जाम्पल दिता हांव तुका. एक फोण्या सपना टावन म्हणून आहा, थंय नानू ग्रुपान एक 1 लाख क्युबिक मिटराची टँक बांदिल्ली 10 वर्सां पयलीं. हांवें असेंब्लीन रेज केल्लें आनी ती टँक ते एप्लिकेबल कर आनी थंयचे सपना टावन, सपना पार्क, प्रभूनगर बी म्हणून थंय सगळ्यांक उदक मेळटलें म्हणून ते रोखडें डायरेक्शन बी दिल्लें चीफ मिनिस्टरान तेन्ना. पूण कांय जालें ना. तुगेलो तो निवृत्ती पार्सेकार म्हणून एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसलो, ताका दिसता म्हाका तुवें काडलो, तेन्ना बरें आहलें. आतां कांय ना, आतां उदकाची टंचाई जाल्या, तुजे कडेन ते उलयल्या आनी आतां तुवें काल इंट्रस्ट घेवन सकाळी फुडें तांकां सांगलां की आपल्यान कितें तरी करेक्टीव मेजर्स घेतल्या. दे वर ऑल्सो हॅपी, इतले सकाळीं फॉलोअप करता मंत्री म्हणून. बट द फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज हें एक्सटेन्सीव कशें आहा पळय. राजेश फळदेसायक दिसतना आपल्याकूच टार्गेट केलो. तुका न्ही, फोंड्याय आहा, फुडें सांगता दिवचलय आहा, सावरदटी विलेज म्हणून 400 ते 500 विलेजर्स आर डायरेक्टली एफेक्टेड बाय द इशू. तांचो मेन कॅटल बिझनेस आहा. म्हणजे स्पीकर सर, सांगपाचो सारांश इतलो की हर गर्ल जल बी म्हणून सगळे टॉल क्लेम्स आसतना गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणून ती इग्नोर केल्ली आसा. पायपलायन्स ज्यो आसा ऑन पेपर, पूण वॉटर सोर्सीस, ट्रिटमेंट प्लांट, डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क तांकां केन्नाच अपग्रेड करूंक ना. आनी ग्रोथ इन टुरिझम, रियल इस्टेट आनी पॉप्युलेशन एज अ रिजल्ट सालसेत, बार्देस, मुर्मुगांव, पोंडा आर इंटू परमनंट टँकर डिपेंडन्स. सारके टँकरांचेर डिपेंडंट आहा. सो टँकर माफिया म्हणून आहा पळय, अरविंद केजरीवालान दिल्ली सांगिल्लें की टँकर माफिया आहा म्हणून. हें सांगून तो मुखेलमंत्री जालो. तशी टँकर माफिया हांगा आसा हे 4 तालुक्यात हें सिद्ध जाल्लें आहा. सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदता स्पीकर सर, नेटवर्क पसून अपग्रेड केलें जाल्यार आमकां फ्युचर डिमांडाक उदक मेळचें ना. म्हणटकर एक रॅडिकल पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय, जो हो सरकार आज मेरेन करना. आनी जे हे कॉलिंग एटेन्शनाचो वापर करून तुवें करचें हो हांव तुका आग्रह करता. हांगा तूं मे करपाची कांय गरज ना. फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज वी आर फेसिंग वॉटर शॉर्टेज. डिलायला लोबो हेज आय हॅव सीन हर सेइंग की आमकां उदक दिया, प्रोजेक्ट अप्रूव करता ते करना. आय हॅव सीन हर ऑन TV स्पीकिंग दिस. सो इट इज अ इशू, इट इज एवरीवेअर and these 4 talukas are most affected. So I also come from a taluka which is affected. हांव मागता गव्हर्मेंटाने सिरियस घेवन फुडें इशू परस्यू करचो. Wendy Vegas.
Sir, I stand by regards to the calling attention, common calling attention that is raised by us. Because sir, ड्रिंकींग वॉटराचो स्पेशल पोर्टफोलियो आतां आमगे कलिगा मेळ्ळो आनी हेज्या पयलीं आमी सगळ्यांनी पिन पॉयंटेड आउट केलो की वॉटर लॉस्ट आनी आमकां उदक मेळना इज ड्यू टू लिकेजीस एंड वॉट इज कॉल्ड एज नॉन रेव्हेन्यू वॉटर. मुगे एकूच हे सगळें हांव शॉर्ट उलयन एकूच सांगणें तुका की गेल्या त्या वर्सा नॉन रेव्हेन्यू वॉटर कितली आहलें तें तुवें एक व्हायट पेपर तयार करचें आनी थिंग्स ऑन ह्या वर्साक तुज्यान कितली तें सेव करपा जाता हें ब्रॉडली जर तुवें केलें कित्याक दीस इज ओन्ली इन्क्रिजींग. टायम्स ऑफ इंडिया गेलो 2023 ऑक्टोबराक हे पेपराचेर तुका फूल डिटेल्स मेळटा. तेजी फाटल्यान स्टॅटिस्टिक्स तुगे डिपार्टमेंटान काडले जाल्यार म्हाका खबर ना, बट बेस्ड ऑन दॅट इट इज बीन शोन दॅट वी आर डेली ट्रिटींग 672 MLD ऑफ वॉटर आनी तितूंतले 30% गोज फॉर नॉन रेव्हेन्यू वॉटर आनी ते 30%आन मुझे 670 किंवा 30% काय जाल्यार 200 MLD. सो 200 MLD आनी तुले 100 MLD इज गोईंग फॉर पायपलायन लिकेजीस, आउटबस्ट, पायप फुट्टाय, हे डॅमेज जाता तें डॅमेज जाता आनी 100 MLD इज गोईंग फॉर रॉंग फॉल्टी मिटर्स आनी थेफ्ट. सो 200 MLDचेर तुगे जो तरी फोकस जालो, मेन म्हटल्यार तो फोकस म्हटल्यार तो पयशांचो. हांव बाणावलेच्यान सांगत म्हणल्यार तुमगे सगळे फ्रेंड हिंगेन गेले मोंते क्रुजा टायमा 85 बाणाले उदका पायपलायन चेंज केल्ल्यो, त्यो GI पायपलायन्यो आनी AC पायपलायन्यो तेन्ना हिंग सगळे आमदार जावन गेले. कितें गेले तें म्हाका खबर ना, पूण मोंते क्रुजान गायल्यो पायपलायन बाणाले हांवें. सो त्यो चेंज करपा जाय न्हू. सो मुगे कर्तव्य ती एस्टिमेट करून तुमकां हाडून दिली आनी जरी तर ती GI पायपलायन तुका हांवें फोटो दाखयले जाल्यार पर्सनली तुका हांव दाखयता, तुमचे क्लेम करूं पडटली. ते GI पायपलायन इतली भितर कोरोजन जावन तो बुराक येदो जाला. 100 mm पायपा बुराक येदोच, which means the consumers have to put a claim on the government in the consumer forum that you are supplying water to such corroded pipelines and you are not passing the budget. So I have done my due diligence. I estimate कोण घालून ऑलरेडी तुगेले एस्टिमेट सँक्शना पावल्या पूण पयशे नाही म्हूण पोते नता फायल. हे आतां 2 बजेट जाले स्पीकर. सो रिवर्साल एस्टेटी आमगे थिंग उदो मेळना, मोंतीर काना बेनावलीम तोडय उदो मेळना. आमको ओवरहेड टँक्स आहाय 2018 बांदलेल्यो, त्यो जर तरी कमिशन करून गेले तुमगेलो डिपार्टमेंट फॉल्ट्स फायंड आउट करता. मुडचे दे आर ट्रायंग टू टेल अस की 2018 ओवरहेड टँक्स बांदलेल्यो वॉज अ स्कॅम इनडायरेक्टली. कित्याक इफ यू वॉन्ट टू फंक्शन देम ते मुट्टा उदो उंच चोडपाना पंप लायच पडटा. सो दॅट मिन्स 2018 ते स्कॅम जालो आसा न्हू. सो स्पीकर सर, मारिया हॉल टू भिंडीकोडे मुगे फायल गायलो आहा रिप्लेस करपा पायपलायन. मोंते क्रुजा टायमा पायपलायन त्यो आतां हांव चेंज करपा 5 जाण पावलो आहा ESA कडेन. सो ES मेळपा जाय, तूं मातशें हेल्प कर हें पास करपाक. आतां सेम वे बेन एंड सेंट टू पात्रोसीन चॅपल ही आख्खी एरिया, सो तेंय पास करपा. आय एम giving you ready-made work to improve the pipeline network for Benaulim constituency. तुम्ही फकत पैसे अप्रूव करून घेवपा जाय. सो स्पीकर सर, मुगे एकूच तुका एक रिक्वेस्ट की तुगे डिपार्टमेंटान आतां तुका पोर्टफोलियो दिलो, तुका स्पेशल बजेट दिलो, तुवें एक लायन ड्रॉ करची, आज आमकां आश्वासन दिची. तुका जे पर्यान हें मातशें नेटवर्क इम्प्रूव करपा जायना. जी जितरी कन्स्ट्रक्शन आहा 17 to 39A एज अंडर जी घायलो हांवें अप्रूव जावन जे कोण कन्स्ट्रक्शन कोता आनी तेंक जे उदक सप्लाय जाता तेंक तुवें होल्डार हाडचें म्हूण तुवें तुगे डिपार्टमेंटासून धाडचें. आमगे कोलवा गांवां स्विमींग पूल येताय म्हूण सगलो लोक बोवाड मारता. ते स्विमींग पूला उदक तुमगे घेत म्हणटाय ते PWDचे. मागीर तेच भाशेन तुमगेले कोण फ्रेंड आतां 39A आनी 17-2 दुर्ग बांदताय शेतांत आनी थिंग उदका कन्जम्पशन जाता. सो हें सगलें म्हाका सदां गोंय बोर जाता. हांव कोलवा जाता म्हणटा पूण हें गोंय बोर जाता. सो ही कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां तुवें एक टेम्पररी स्टे पूण हाडची ताकी उदका सप्लाय पूण येयची न्हू ताका कितें कन्स्ट्रक्शन कोताय तें. आनी हें ब्रॉडली चोयलें जाल्यार इट बाउज डावन टू रिप्लेसमेंट ऑफ GI पायपलायन्स. हांव मुद्दम सांगता तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक सॅम्पल पायलट प्रोजेक्ट कर आनी पोन्ने जी 10 years प्लस GI पायपलायन आहाय ती ओपन कर आनी तो सेगमेंट चोय तूं भितर. यू वील बी शॉक्ड टू सी हाऊ मच कोरोजन इज इनसाइड and through that corrosive pipelines water is coming. and consumer forum प्रत्येक सिटीजनान वचोन क्लेम घालपा जाता की यू आर प्रोवायडिंग वॉटर टू
massive corrosion pipelines. So Speaker sir, overall I would like to wrap up saying that आमचे बजेट कोण सामके तुमकां हाड दिताय फायनान्सा कडेन त्यो कोण पास कराय, द नेटवर्क विल इम्प्रूव. वी आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रुवमेंट ऑफ नेटवर्क. ही पायपलायन भितरल्यान ब्युटिफिकेशन काय आसना तेका, सो कोणा काय कोणा. सो हे मध्य क्रुजा टायमार पायपलायन ह्यो हांवें चेंज करपाक घायलो आहा, त्यो पास करच्यो. त्यो तुमी पास केले जाल्यार 10 कोट्यां काम तें ESA लेवलार पावलो आहा, तें केलें जाल्यार म्हाका दिसता आनी एक 15-20 वर्स देखून उदका आमगेलो नेटवर्क सुमराचो जातलो. हो तुगे सपोर्ट हांव मागता. थँक्यू स्पीकर सर. Mr. Cruz Silva. स्पीकर सर, हे जॉईंट कॉलिंग एडिशन उलयता आसतना ऑलरेडी हांव काल हे 0 आराचें मेन्शन केलां. आमचे वेली कॉन्स्टिट्युएन्सीक उदकाचें प्रॉब्लम, शॉर्टेज आहा, प्लस आमचे प्रेशर प्रॉब्लम आहा. तेजे भाशेन आमचे पायप रिप्लेसमेंटाचे आमचे फायल गेल्ले आहाय त्यो पेंडींग आहाय. जावं ते आमचे सांजे DRL, जे पाद्रीबाट टू मोड, ती एक ती मातशें इम्प्रूव जावची आनी पायपलायन चेंज जावची. तेजे भाशेन आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी ही पोन्नी पायपलायनी चेंज जावपाक जाय. तेजे भाशेन आतां प्रेशर सामको लो जायता. आमी रिकमेंड केल्लें आहा काल 0 आरा आमकां थोड्यो सांप आनी ओवर टँक्स चार्ट कडेन हांवें मेन्शन केल्लें आहा. त्यो आमचे मातशें प्रोपोजल घेवची म्हणून मागता. स्पीकर सर, हे उदकाचें प्रेशराचें प्रॉब्लम आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी इतलें आसना फाटीं 2 वर्स पयलीं, पूण आतां सामकी चड जाल्लें आहा. आनी आमी जायते फाटी इन्क्वायरी करताले प्रेशराचें प्रॉब्लम कित्याक जाता काय म्हणून. आतां आमचे तुमच्या ऑफिसरां कडेन जायते फाटी विचारले, ते म्हणटा सलावली तूं फोन मार आनी विचार प्रेशर कित्याक लो करता ते. आनी जायते इन्क्वायरी कोण म्हाका ऑफिशलांनी म्हाका एक सांगलें कितें, आतां मार्मागो वास्को प्रॉब्लम जाता देखून तिना प्रेशर वाडयता आनी हिना प्रेशर लो करताय म्हणून. सर स्पीकर सर, अशें जावपाक शकना. आतां हो प्रेशर इतलो लो जाल्लो कित्याक आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा प्रॉब्लम जाता. सो आमचो मातशें प्रेशर वाडोवचो आनी हे मातशें प्रॉब्लम सॉल्व करचे. तेजे भायर स्पीकर सर, फाटीं आमचे सालजोराचे थोडे विलेजस येयल्ले आमचे बरें, आमच्या ऑफिसांक येयल्ले थंय ग्रूप करून, कित्याक तेमी एक थिंगा एक प्रोजेक्ट येता इंडिविज्युअल विलाज प्रोजेक्टाक. आतां इंडिविज्युअल तांकां स्विमींग पूल आहा, सो त्या लोकांचो थिंगा ऑब्जेक्शन आहा. हांव मागता तुमकां तुमी ताका हेची वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिवचें न्हू म्हणून, कित्याक ही उदकाची प्रॉब्लम सॉल्व जावपूच नाल्यार तो लोक आतां ग्रामसभा काडून तो रस्त्यार येतलो नाल्यार, कित्याक थिंगाय प्रॉब्लम जाता उदकाचें. सो हांव मागता आमचे जे रिप्लेसमेंट आहा ते भाशेन आमचे प्रपोजल घायलो ते मातशें बेगीन जावचें म्हणून. Shri Govind Gade. स्पीकर सर, आदरणीय आमचे गोयचे मुख्यमंत्री सदांच उलयताच की गोंयकारांचो हॅपीनेस इंडेक्स जर वाडटले जाल्यार 3 गोश्टीची गरज आसता. एक म्हणल्यार अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय, दुसरे बरे तरेचे रस्ते आनी अत्यंत म्हत्वाचो विशय म्हळ्यार पिवपा लागणारें उदक. आनी ह्या उदका खातीर म्हाका फक्त आदरणीय मंत्र्याचें हांव अभिनंदनूय करतलो, कारण तो कॉम्पिटंट इनफ आसा की ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जाग्यार घालपाक. पूण ताचे खातीर एक काम करचें पडटलें. ही हॅज टू बी व्हेरी टफ. आतां टफ ताणीन कित्याक रावचें पडटा, आय विल शेअर माय पर्सनल एक्सपिरियन्स. कारण बरेचसो जे ऑफिसर्स जे आसात, ह्या ऑफिसर्सांक बऱ्योचश्यो काही गोश्टी खबर ना. आपली टँक खंय आसा, ती टँक ओवरफ्लो जाता, गेली 10 वर्सां टँक ओवरफ्लो जाता, पूण ताजे आज पर्यंत ताका सोल्युशन कांय घेना. ही एक गोष्ट आदरणीय मंत्र्यान आज लक्षांत धरपाची गरज आसा. दुसरी गोष्ट, काही ठिकाणी म्हज्या मतदारसंघाच्या हांव उलयतलो त्या वेळाचेर काही ठिकाणी टँकराची गरज लागतली, कारण म्हजो मतदारसंघ हो दोंगुरल्यांनी कुळागरांनी वसलेलो मतदारसंघ, ज्या जाग्याचेर हायस्ट पॉयंटाचेर आमचे लोक रावतात. पूण ताजे पलीकडेन वचून त्या लोकांची सुद्दां काळजी करपाची तुमी गरज ना, कारण देवान आमकां बरे तरेची तळी दिल्ली आसात, बांयो दिल्ल्यो आसात आनी आमी स्वता श्रमदान करून ह्या तळ्यांचो पुरेपूर वापर करून त्या दोंगुल्लेचेर राहणाऱ्या घरांक सुद्दां आमी स्वता पायपलायन ले करून आमी तांकां उदक दिल्लें आसात. ही आमची एक जमेची बाजू आसा. आमचे स्वता लोक जे आसात ते स्वता आपल्या उदकाची सुद्दां परामोस करतात. परंतु कितें जालां, देर इज नो इंटरनल कोऑर्डिनेशन अमॉंग द 2 सब डिव्हिजन्स. डिव्हिजनाचो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर तुजो एक आसा, पूण ज्या वेळाचेर 2 जेन्ना सब डिव्हिजन आसतात, आतां म्हज्या प्रिय मतदारसंघात एक दुसरे सब डिव्हिजन आसात,
फोंड्या लागणारे किंवा मडकय दुसरे एक सब डिव्हिजन असतात. प्रत्येक जण स्वार्थी असता, पण मनशाक जेन्ना उदक जाय पडटा तेन्ना स्वार्थ हाडपाक जायना. सगळ्यांक उदकाचो थेंबो जाय पडटा, सगळ्यांचे प्रॉपर प्रोविजन करचें पडटा. आणि म्हणूनच हांव स्वता सुद्दां म्हज्या मतदारसंघान सुद्दां हांव सदांच म्हज्या इंजिनियराक सांगता, कारण हांगसरल्यान जर उदक जर व्हरपाक जाय पणजेच्या त्या टोकान सुद्दां पावपाक जाय. ज्या वेळाचेर ग्राउंड लेवलाचेर वाल्व जेन्ना ऑपरेट करतात, तो सकाळ सुद्दां तुमगेलो तो वाल्व ऑपरेटर जो आसा तो खंय तरी रातचो बरो मातसो हांव सदां म्हणटा कुटबीट करता आणि तो उठ्ठा फडफडीत. टायम हॅज टू बी मेंटेन. ते जायना स्पीकर सर. आपल्याक जाय तेन्ना हें करतले, वायल ऑपरेट करतले आणि लोकांक तिश्टत रावतले, हें जावपाक शकना. दुसरी अत्यंत महत्वाची एक गोष्ट आदरणीय आमच्या मंत्र्यान करपाक जाय की आमी बरेचशे कडेन अननेसेसरली स्टाफ आमी भरून दवरलेलो आसा, पण रियलिटी इज द फॅक्ट असो आसपाक आसा की बरेचशे ठिकाणी तांचे कडेन लायनमॅन ना. पायपलायन फुटतात. आमचे क्रूज बाबान म्हणलें किंवा बेन्झीन म्हणलें की बरेचशे पयलूच्यो लायन्स आसात. प्रेशर जर वाडयलो न्ही टाप्प करून लायन्स वतात आणि लिकेजीस जातात, जेणे करून प्रेशर जो आसा पळय ते वयल्या टोकाचेर आमचो पावना. तुका सांगता आज पर्यंत म्हाका दिसता असो म्हजो ह्या 8 वर्सां 10 वर्सांचो एक दीस गेले ना जो म्हाका एक कोणाल तरी फोन येवना की आत्ता सुद्दां म्हाका आय कॅन शो यू द प्रूफ पूण सांगलें ताणें म्हाका सर उदकाचो टँकर पावलो म्हणून. आतां उदकाचो तांकां टँकर कित्याक पावपाक जाय? तो बांयचेर डिपेंड आसा, पूण बांयचें उदक आतां सोंपलें म्हणून ताका उदकाचो टँकराची गरज आसा. अशे बरेचशे ठिकाणी आसा. आणि अत्यंत महत्वाचो विशय, आमी त्या डिपार्टमेंटाक जमिनी दिल्यो पूण डिपार्टमेंट आज जवळ जवळ 6 वर्सां जाली उदकाची टाकी बांदपाक शकना. ही शोकांतिका आसा. हे मातशें तुवें लक्षांत घेवचें. आणि ते उदकाचे आमी स्वता सगळे काही गोष्टी लोकांचे पांय धुवन आमी हे सगळे काही गोष्टी हाडून घेतात, पूण ऑफिसर्स हातून भितर कोऑर्डिनेट करपाक तयार ना. आणि एक गोष्ट हांव सांगता, ऑफिसरांनी डेअरिंग करपाची गरज आसा. ऑफिसर कितें म्हणटात, अरे ती तेगेले मरे तो हांगसरल्यान पायपलायन व्हरपाक दिना म्हाका, तो व्हरपाक दिना. अरे कोण घेवन येयला जमीन ही? कोणाची जमीन? आमी नागडे उगडे आयले, आमी उगड्यात आमकां वयचे पडटले. हाजेर सगळे हांव सदांच सांगता की कायदे कानून करात की उदकाची पायपलायन व्हरपा खातीर केदार भाटकार जर समज ह्या संवसारान जर आयलो जाल्यार ताका शिटकावून सांगपाची गरज आसा. हे हांव सदांच सांगता, पूण तें जायना. अरे आज आमचे लोक रडटात म्हणून हांव सदांच सांगता 3 गोष्टी. विजय बाब सरदेसायान उलयलें, कितें म्हणून उलयलें की आमी आवयो आमच्यो भयणी त्या झऱ्यांचेर वचून उदकाचे 2-2 कळशे, हांव तातूंत एक हें आसा बुडकुले घेवन वयतालो, उदक नाशिल्लें. हालींच आमच्या हितून घरान उदक आयिल्लें आसा. पूण उदक जर ना न्ही जाल्यार ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी हे मिसमॅनेजमेंट आसा पळय न्ही ते म्हाका दिसता थांबोवपाची आज गरज आसा. दुसरी गोष्ट, हांव एकूच गोष्ट सांगता, हांव केन्ना ऑफिसरांचे खूब एप्रिशिएट करता, पूण काही गोष्टी आणि एक गोष्ट परत 3-3, 4-4 महिने त्यांची ट्रान्सफर जाता. त्यांचा जो मुख्य जो एई असता त्यांचे ट्रान्सफर जातात, ते जावपाक जायना. ते व्यवस्थित जेन्ना ते ट्रेन जाल्ले असतात तांकां स्पेसिफिक 2 वर्सां 3 वर्सां थंय जाग्यार जावन तांकां बरे तरेचे हे दिवपाची गरज आसा. हांव म्हजी इतलेच मागणी करतलो की म्हजे एक जागो आसा. आदरणीय मंत्री आणि तुझ्या ऑफिसराकू सांगला, ऑफिसरांनी लक्षात घेवपाची गरज आसा. हांव येतलो तुमचे बरोबर, हांव रावतलो तुमचे बरोबर उबो, तुमकां लेवल करून हांवूय दितलो, पूण तुमच्या ऑफिसरांनी डेअरिंग करपाचें आसा, ते मशीन घेवन येवपाचें आसा, ते कटिंग करपाची गरज आसा. आमी कोणाक भिता रे? आमी कोणाक भिवपाक जायना, कारण वी आर हियर टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा. आमी त्या लोकां खातीर हे काम करपाची गरज आसा की उदकाचो जर थेंब्या खातीर जर आमी जर इतली वर्सां जर गोंय स्वातंत्र्य जावन जर इतली वर्सां लागची पडली जाल्यार तातूंत भितर आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सरकार कितें दिवपाक सोदता? आमी टॅक्स पेमेंट करतात, ते बिल पेमेंट आमकां करतात. हे काही गोष्टी लक्षात दवरपाची गरज आसा. म्हणून हांव आवर्जून हात जोडून मागणी करता परत हाऊसा कडेन की त्या सगळ्या ऑफिसरांनी आदरणीय मंत्र्यान तितून लक्ष घालपाची गरज आसा. आणि जे लोक आज एनओसी दिनात पळय तांकां आज स्पेशल कायदो काडात हे हांव सातत्यान वारंवार जे हांव कॅबिनेट मंत्री आसतना तेन्ना सुद्दां हांव सांगपाक लागिल्लो आशिल्लो, पूण अजून पर्यंत कांय गोष्टी जायना. आणि म्हणजेच सरकार कोणाक तरी भिता का आमी कितें करतात हे म्हाका दिसता आमी तेजेर चिंतन करपाची गरज आसा.
मनन करपाची गरज आसा. बारीक बारीक गोष्टी ज्यो आसात पळय न्ही त्यो खूब आमचे मोठ्यो आसात. हांवें परत एकदा सांगता 85% ऑफ माय गोवन्स ह्या 3 गोष्टीची गरज आसा जाल्यारच तुका हॅपीनेस इंडेक्स जो गोंयचो मुख्यमंत्री सदांच आपल्या भाशणाक सांगता पळय न्ही तो वाडटलो. जर आमी जर सदांच जर आमकां उदका खातीर जर रडचे पडले जाल्यार दोळ्यांतल्यान जर आश्रू जर पडचे पडले जाल्यार आनंद अश्रू केन्नाच येवपाक जावपाना. आणि दुसरी आनी एक गोष्ट हांव सांगता, एकूच गोष्ट स्पीकर सर सजेशन्स दिवपाक जाय. तुजे डिपार्टमेंट बरेचशे म्हाजे गांवांत ओल्ड घरां आसा. अरे म्हजो आज जर रातची जर कामाक गेलो जाल्यार रातची चूल पेटपाचे आमगेले लोक ते लोक आपली झोपडी म्हणून खंय तरी एक नवें घर करतात. तुझे डिपार्टमेंट सांगता की ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट हाड म्हणून. रिपेअर करपाक तुका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट खंय मेळटली? यू जस्ट आस्क देम टू गिव देम एनओसीज फॉर द वॉटर कनेक्शन. यू रिलीज द वॉटर कनेक्शन. अशे तरेक जर हाल जर तुम्ही जर करपाक जर लागले तुमचे ऑफिसर तर कितें फायदो ते? हे लक्षांत दवरपाची गरज आसा मिनिस्टर. स्पीकर सर दुसरी आनी एक गोष्ट सांगता, म्हाका परत तुमची एक हायर ऑफिसर ते लोअर ऑफिसराक बीन जावपाना एक मिटींग घे. मिटींग घेऊन हे सगळे काही गोष्टी बाबत जावपाक जाय. तुमचे लँड एक्विजिशन जाल्यार लँड एक्विजिशन जावपाक जाय. अरे भाटकार अमेरिकेक रावता 1, 2 न्ही 4 न्ही 5 न्ही 7 भाटकार आसा. खंय वचपाचें आमी सोदपाक तांकां? खंय वचपाचें? अरे म्हज्या लोकां खातीर जर उदक जर मेळना आणि उदकाचे सगळे आमी प्रोविजन करून दवरलेले आसात. हांवें शपथ घेतिल्ली आशिल्ली म्हजे 40 वर्सांच्या कारकिर्दीक हांवें एक गोष्ट सांगिल्ली आशिल्ली, म्हजो वळवय सावयवेरें आनी केरीचे गांव 1 वर्सा भितर हांव तुमकां उदक काडून दितलो. 1 वर्सा भितर 4 दिसांनी सगळ्यांक हांवें टँकर फ्री केल्ले आसात. ती कापस्तार आमचे भितर आहा. फक्त ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जर ऑफिसरांनी जर सपोर्ट जर केल्यो जाल्यार म्हाका सगळो विशय सुटपाक शकता. हांव मागता आवर्जून ह्या हावजा खातीर की हे सगळे काही गोष्टी विषय तुम्ही सुटावे करचे. परत त्याच विशयाचेर आमकां उलोवपाक लावू नाकात. इतलेंच म्हजे नमायेचे मागणे आमकां स्पीकरा खातीर हांव मागता. थँक्यू व्हेरी मच. Mrs. Delilah Lobo. हर घर जल. स्पीकर सर एक कॉलिंग अटेन्शन म्हाका दिसता हे 2-2.5 वरां जर एकूच कॉलिंग अटेन्शन चल्लें तुमचे उलय आनी बिलां आसा तुमचे उलय सगळे तुमचे मागे 1, 2, 3, 4, 5 तुमचे आहात 6. ठीक आहे सर. Mrs. Delilah Lobo. सगळ्या जाणांक 2-2 मिनटांचो पळय. Speaker sir, I rise to speak on the shortage of water in my constituency. I will be very brief. I've already taken a meeting with our honorable minister 2 मिनटां. regarding laying of pipeline. Speaker sir, आमच्या वाड्यांनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूप वाड्यांनी उदक शॉर्टेज हा. I would specifically mention about 3 pending files. Pipeline from St. Michael's School, Bagator to Papa House in Sholi constituency. Pipeline from J. Ganesh Juice Center to Shapora Jetty in Sholi constituency. And from Bade Junction to Holy Cross Bade in Sholi constituency. ही 3 pipeline म्हाका घालून दिल्या जाल्यार माझे most of the water problem in my constituency will be solved. Secondly, I would request the Honorable Chief Minister under societies मातशे ते laborers आणि लोक वेगळ्या वेगळ्यान घेवचे. We are facing Honorable shortage member, of please be laborers. specific to water supply. Yeah, this is regarding the shortage of laborers in water department. Then the टँकराचो टेंडराची फायल हा पेंडिंग आणि आमकां तो एक टँकर पावना. आमकां 2 टँकर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय पडटा. तुम्ही मीटिंग घेवंक जाय तुमच्या ई कडे आणि रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल ओल्ड पाइपलाइन्स इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. Regarding we cannot say about people who are staying on the height. आम्ही सांगूंक जायना बाबा तुम्ही वर हायटीर रावतात आणि तुमकां उदक मेळचें ना. Make a provision for at least borewells there and give them water. There are people staying there. Regarding 5.6 MLD water treatment plant, तो 5.6 MLD water treatment plantय पावतो ना आमच्या लोकांक. कित्याक इतली कन्स्ट्रक्शनां वाडल्यात, इतली हॉटेलां येता, रेस्टॉरंटां येता, कितली येतात. सो तोय तुमकां आमकां अपग्रेड करून दिवपाक पडटलो. इट नीड्स टू बी मिनिमम 15 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आणि तोय आमचो 5.6 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट वेगळ्याच्या वेगळ्यान कमिशन करून दिवचो म्हणून
मागता आम्ही. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Nilesh Kabral. A minute. Honorable Speaker, sir, I will request the Honorable Minister that since he has made any statement which you told to read, that he is changing a lot of pipelines everywhere. So I would request him, there is one particular pipeline coming from in my constituency, which is a AC pipeline and cement pipeline which breaks every time. There is a main pipeline giving water to Shedle village. The file has been going up and down. I would request him to personally monitor because it affects some of his constituencies also. So this is the only thing I would request since I don't want to take much time of the House. And I'm sure the Honorable Minister will look into it. From Shedle to Aswalda, coming from Rivana, AC pipeline to be changed. Thank you, Speaker. Shri Rajesh Walde, sir. स्पीकर सर. ठीक सर, कलेक्टर ऑलरेडी गेला ते तूय गेल्लो, तुकाय सांगलेलें तेका जाय जाल्यार घेवन यो म्हणून. अरेस्ट केले अरेस्ट कोण येयले तू कितें आश्वासन दी मरे तेका येवनी मरे. तू स्टेटमेंट करून आंदान यान घायल तेंका भितर अरेस्ट केले सगळे अरेस्ट केले. मागीर यू मेक अ स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर, तांकां काल क्लियर कट आश्वासन दिवपाचें ते दिलां. तेंका सांगलां अजुनूय तेका उलोवपाक जाय तर तेंच्यांनी येवचें. ते सांगचे राजेश वडले. तुये तेंका आश्वासन दिलां. थंयसर सरकाराची 4 लाख सुमार जागा आसा. 4 जागा कितें स्क्रॅप करता तूं? सिधा फुडें मीठ कित्याक खाता रे? सरकाराचे ते 4 लाख स्क्वेअर मीटर सरकाराची जागा, तितून फक्त 20-20 हजाराचे फक्त 2च प्रोजेक्ट येता. जर उरलेली जागा आसा तांच्यांनी म्हटलं बायोडायवर्सिटी पार्क करपाक जाय तळ्याच्या भोंवतणी. डेफिनेटली आमी कन्सिडर करता बायोडायवर्सिटी. तांकां तो रस्तो सकयल पर्यंत गेल्लो नाका, तो रस्तो आमी व्हराना सकयल पर्यंत. आमी क्लियर कट सांगला तांकां. अरे कोर्टाचो वर्डिक्ट वाच कितें तो पयलीं. नो यू आर गोइंग टू चॅलेंज द वर्डिक्ट. आर यू गोइंग टू चॅलेंज द वर्डिक्ट इन द हायकोर्ट. तो वर्डिक्ट चॅलेंज हे ते तो लिगल टीम पळयतली माझी. तूं सांग आपलो स्पीकर सर, तू डिसाइड झोन आसा तेका राजेश वडले साहेब. रिपोर्ट 2,60,100. अशे बसून घ्या. let honorable chief minister make a statement. स्पीकर सर. आणि स्टेटमेंट Now, will you challenge them? सांगला their demand is will you challenge that order in the high court? तो टेक्निकल आती चॅलेंजूय करची पडना. विदाउट चॅलेंज करिनासर जातलें ते. कित्याक स्पीकर सर, त्यांचो क्लियर डिमांड आसा की स्क्रॅप करचो म्हणून. एटलिस्ट तेंच्यांनी वचोन विचारपा जाय की बाबा कितें जालां. आतां तेका इन्फ्लुअन्स झोन आसा, तेच्या बाबतींत कांयच उलयत ना. सो हे डिमांड जो आसा तो आयकोन दुसरे कडेन शिफ्ट करचे. त्यांचो क्लियर डिमांड आसा एकूच की स्क्रॅप करचो म्हणून. On another date. Rajesh Walde, sir, continue. स्पीकर सर, कितें हो इम्पॉर्टंट पळय. मान्य आतां हे उदकाक लागून तुमचोच डिपार्टमेंट आसा, उदकाक लागून हे चालू आसा. बायर लेक जो आसा तो उदकाक खूब इम्पॉर्टंट. Rajesh Walde, sir, please start speaking. त्या कॉन्स्टिट्युएंसी 2 MLD शॉर्टफॉल आसा. वॉटर सप्लाय शॉर्टफॉल आसा सेम सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि ह्यात युनिटी मॉल हाडले जाल्यार परत वॉटर Girish Borkar. स्पीकर सर, Girish Borkar, please sit down. स्पीकर सर, आज सगळे Please sit down. सकाळच्या आजून Please sit down. You take this up. स्पीकर सर, very sensitive issue. अरे सोंपल्या उपरांत उलयचें. गोडगोडे आमकां थिंगा स्पीकर सर हेजेर हे आता घरा वचपाचें. या कॉलिंग अटेन्शनाचेर ते सगळे उलयले. ताका आयकुपा रावपाची गरज ना तांकां. देवी ओनली ते काडटात, तुमी भायर काडटले आनी वतले. ऑल दोज एलिगेशन्स दॅट यू हॅव मेड वी हॅव टू क्लॅरिफाय. Calling attention open here. Calling attention open. अरे कॉलिंग अटेन्शन आन्सरार रावा आनी मागीर वचा मरे. 10 मिनटां बसपाक कितें जाला? राजेश स्पीकर सर, सर जे आमचे शांतिस्तेव
आणि करमळे आणि माझ्या मतदारसंघात जे जवळ जवळ 17 कोटी रुपया पास जाल्ले आसा हे पायपलायनीक लागून. स्पीकर सर, मिनिस्टराचे अभिनंदन करता, कारण मिनिस्टर आताच ते उदकाचो हे जाल्लो आसा तेन्ना मंत्र्यान हे लक्षात घेवन जे 17 कोटी रुपयाचे सँक्शन जाल्ले आसा ही न्यू पायपलायन घालपाक ही मातशें आमच्या शांतिस्तेव, कारण आज लोकांक खुबशे सिनियर सिटीजनांक सुद्दां उदक येयना हे त्रास जाल्ले आसा. ही जितले जाता तितले बेगीन ही आमकां पायपलायन घालून दिवची. आनी दुसरें म्हणल्यार स्पीकर सर, हांव आतां हांगासर आमचो मिल रॉक म्हण, कदंबा प्लॅटो म्हण आणि आतां विजय बाबान एक प्रश्न काडलेलो ते हांव विकासाक लागून बीजेपीन गेल्लो म्हणून. हय, खरेंच गेला. पयरूच आमी 2,65 लाखांची आमी पायपलायन जॉयंट मारलेली आहा, जेणे करून कासा आमोरा म्हण, फोर सीझन म्हण किंवा आमचे मिल रॉक म्हण हांकां उदक, त्याच बरोबर आमचे नावेलकार हेल्थ सिटीन हांकां उदक दिवपाक लागून आमी ती पायपलायन जॉयंट मारलेली आसा, जेणे करून आयज थोडे उदक शॉर्टेज आमी मान्य करता. त्याच बरोबर मानगां तो खोल्ले करमळेन तर आमची पायपलायन सारकी पिड्यार जाल्ली आसा. ती पायपलायन जर घातली जाल्यार उदक स्पीकर सर आमकां बरे पैकी आमकां उदक येतलें. स्पीकर सर, मातशें मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें, कारण अत्यंत सारकी गरजेची गोष्ट आहे. कारण शांतिस्तेव पायपलायन सारकी पिड्यार जाल्ली आसा, तांकां एक दीस 4 दीस उदक येना. आमी मागीर खंयचे टँकर म्हण आनी कोणाक जाय तांकां आमी ते धाडटा, पण तेंच्यो त्यो गरजो भागना. त्याच बरोबर करमळे, ते करमळे आमचो पळय गांव आसा थंयसर पायपलायन म्हाका 60-70 वर्सां जाली, ती पायपलायनीन अजून पर्यंत पायपलायन जाल्ली ना. स्पीकर सर, दिवाडे म्हण, वाशेर म्हण आयज 3 दीस जाले उदक पावना. मातशें मिनिस्टरान कितें करचें, जे पळय कोण ऑफिसर आसा तांकां मातशें सारकें इंस्ट्रक्शन दिवचें, जेणे करून थोडे ऑफिसर अशे आसा, हांव तेंचे कांय वायट उलयना, पण जे आतां न्यू ट्रान्सफर येयल्ल्या तांकां थोडे खबर ना. एक कोण पयलींचो जो पळय कोण आसलेलो ताका थोडे दीस तुमी एक्सटेंशन ताका दाखोवपाक लागून 1 म्हयनो तांकां दिवचो, जेणे करून ते सुरळीत जावंक शकता उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो. आनी थोडे जे पळय तुमचे ऑफिसर आसा जे काम करता उदक सोडटा तेंचो आतां ना पतो आसता. हांव कोणाचेर ब्लेम करना, पूण तुमी मातशें लक्ष घालून जे पळय कोण आसा तेंचे मातशें तुमी सारके जाग्यार घालचे, जेणे करून आख्ख्या मतदारसंघान आमचे सुरळीतपणे उदक मेळटलें. नावेलकर हिल सिटी आमी आतां बोवाळ मारून थकले, पायपलायन पयर आमी जॉयंटूय केल्ले आसा. हे त्या जर टाकयेन जर उदक जर पावलें जाल्यार आमकां मिल रॉकान म्हण, बाकीचो फोर सीझन म्हण, मागीर काजा आमोरा हितून आमकां सगळ्याक उदक मेळटलें. आनी आतां म्हाजो कलीग बाबा विजय सरदेसाय सरूय सांगतालो की काजा उमरान आनी फोर सीझनान उदक आनी हे पावना म्हणून, रोड ना म्हणून. आयज वचोन पळय रोड बीड जाल्ल्या आनी तेकाय खबर आसा दामोर शॉर्टेज आसलेलो. ह्या 4 दिसान तेय आमी वॉटर मिक्स करताले, पण म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टरा कडेन, जाता तितले बेगीन हे मातशें उदकाचो प्रॉब्लेम आमकां सॉल्व करचें. कारण हांव जेन्ना कितें उलयता हे तशें बसता, आमकां लोकांक कितें सांगूंक मेळना, मंत्र्याक कितें आयकूंक मेळना, अशेंच करपाचें. हेंचे आतां जालें तांचो टायम वचपाचो, म्हणून ते ही नाटकां करता. थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं. श्री रुदाल फर्नांडीस, मायकल लोबो. स्पीकर सर, मातशें 2 मिनटां राव मरे. तुमचो फ्रेंड उलयता मरे. स्पीकर सर, अत्यंत इम्पॉर्टंट गजाल उदक. स्कॅसिटी ऑफ वॉटर इज देर इन गोवा आणि त्या खातीर हे डिस्कशन चालू आहा. आणि तुम्ही धाडला प्रश्न हो, आणि प्रश्न तुमचा एकट्याचोच ना, आमचो हा, सगळ्या आख्या गोंयकारांचो. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कितकेशेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे जी पायपलायन आहा, तिलारी इरिगेशन कॅनलाची पायपलायन हाडलेली आहा, आणि तितून बरे व्हडले वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक सुरवात केल्ली आहा. आमकां खबर आसा की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयऱ्यान उदक येता, म्हणजे एक दीस सोडून, आणि ते बीन जाल्यार 2 वरांक. वॉटर इज कमिंग ओन्ली फॉर 2 hours. सो आमकां वॉटराची सारकी अत्यंत गरज आहा. आणि त्या खातीर हांव मागता मिनिस्टरा कडेन तेणे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवचो. कलंगूट सालिगांव प्लॅटोचेर बाब केदारान फाटल्या दिसांनी मिटींग घेतलेली ती, पूण ती सायटार इन्स्पेक्शन जावपाची गरज आहा.
आणि आमकां सांगचे की तिलारीचे उदक जे पायपलायन आमी घातले आउट ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, खूप लोकांक त्रास जाल्ले आहा थिंगा, ती केन्ना तुमी कमेन्स करतले? वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे काम केन्ना रेडी जातले? केन्ना पासून हे उदक रेडी जातले? वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ऑन सालिगांव कलंगूट प्लेटो जे इंडस्ट्रियल एस्टेटीच्या जाग्याचेर येता 15 MLTचो, वो केन्ना पासून स्टार्ट जातलो? आणि कलंगूट स्पेशली सावतावाडो, खोबरावाडो, माड्डावाडो, तिवाळवाडो, आमचो आगारवाडो, हे सगळ्या वाठारांत प्लस सायपे, कांदोली, थिंगासर एक पायपलायन घालपाचें काम सुरवात जाल्लें आहा. तितून तुमचे सँक्शन उरलेलें आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक सँक्शन दिवपाची गरज आहा. तितूनसून अंडरग्राउंड सांप आनी ओव्हरहेड टँक ही बांदपाची गरज आहा. हे लेस दॅन 5 crores काम आहा. हे काम जर तर जालें जाल्यार आमकां खंय तरी ह्याच वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे उदक सायपे विलेजीक येतले, म्हणजे सायपे हितून येतले वाड्यार, आणि तांकां सगळे लोकांक उदक अनइंटरप्टेड येतले. कित्याक सद्याक तांकां एवरी डे देर इज स्कॅसिटी ऑफ वॉटर इन सायपे वॉर्ड ऑफ कांदोली विलेज. हांव मागता की ऑनरेबल मिनिस्टर फुडल्या विकान ऑर एंड ऑफ दीस मंथ तुमी आमच्या हितून येवचे, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाच्या जाग्यार येवचे, आढावो घेवचो आणि जाता तितले बेगीन हे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे इनॉग्रेशन करचे, म्हणजे काम सोपोवन. हितून आमच्या डेप्युटी स्पीकराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुम्ही लक्ष घालपाची गरज आहा, कित्याक थिंगासरूय वॉटर लेस आहा. आणि ऑन हीज बिहाफ आय रिक्वेस्ट यू दॅट थिंगासरूय तुम्ही आढावो घेया, डेप्युटी स्पीकराच्या हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन आढावो घेया आणि थिंगासरूय वॉटर शॉर्टेज खंय आहा तेकाय तुम्ही न्याय दिया, म्हणजे तेजे लोक खुबशे जाणांक उदकाचे प्रॉब्लेम आहा. थँक्यू स्पीकर. Honorable Minister. हे जालें. Speaker sir, I would like to appeal all the honorable MLAs, since we have raised a lot of questions, and if you need clarification, listen to me very carefully what we are going to. Just keep quiet if you are sitting there, if you wish to sit there, but listen, don't disturb me, because see, you have raised lot of questions, then I need to answer so that all the Goan people, they have to understand the situation what is existing. ना जर जाय जाल्यार तुम्ही हवेत गोळीबार केले, शूटिंग इन एअर, आणि त्याच्यानंतर त्योच गजाली खरे दिसतात. आय जस्ट वॉन्ट टू क्लॅरिफाय ऑन ऑल युअर इश्यूज. स्पीकर सर, आयज येदो व्हडलो बोवाळ जाता, म्हाका कळना की बोवाळ कित्या खातीर. होच बोवाळ जर साळावलेचे धरण करता आसतना आमच्या सांग्यावेल्या लोकांनी घेतिल्ले आणि कोट्यांनी जमीन आमी दिली आमची घरदारां पसून सोडून. आयज म्हजे एक घर पसून खंयच्याय नॅशनल हायवेचेर आसा जाल्यार वी आस्क फॉर म्हणजे अलायनमेंट दुसरे वटच्यान वर म्हणून. हांगा साधारण ते 1000 फॅमिलींनी आपलो सॅक्रिफायस केलो आणि दुसरे कडेन रावले. आमी आयज पळयतात की थोडीशी उदकाची शॉर्टेज जाता तेन्ना आमी म्हणटात की आमची एक इंडियन फिलॉसॉफी आसा, तातूंत भितर 5 इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स आसात. एक म्हणजे वायू आसा, दुसरे म्हणजे जल आसा, आकाश आसा, पृथ्वी आसा आणि अग्नी आसा. इम्पॉर्टंट म्हणजे वायू ना जाल्यार आमी जगपाक शकनात आणि जल ना जाल्यार आमी जगपाक शकनात. आणि जल प्रोवाइड करपाचें म्हणजे पाणी उदक प्रोवाइड करपाची ही जबाबदारी ह्या सरकाराची आसा. स्पीकर सर, आयकून घेयात, जे उदक आमच्या घराघरांनी पावता ते प्रोड्यूस करपा खातीर पर MLD पर युनिट इट कॉस्ट अराउंड 30 rupees for us, and we supply at the rate of 4 rupees for the consumers. Imagine the quantum of burden that the government takes. आम्ही जेन्ना वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाकडच्यान 1 MLD उदक 1 युनिट घेतात तेन्ना आम्ही 10 रुपये तांकां दितात. आम्ही जेन्ना हे कंझ्युमराक दितात, कीट करून दितात, it costs us 30 rupees, and when we deliver it to consumer we charge only 4 rupees. आयज आम्ही पळयतात की आम्ही जेन्ना हॉटेलांत वतात, एक च्या घेतलो जर जायत जाल्यार आम्ही 40 रुपये दितात, पण त्या 40 रुपयाच्या भितर आम्ही प्रत्येकाच्या घराकडेन 1 टँकर पावयतात. म्हणजे 1 युनिट 10 युनिटाचो 1 टँकर 10,000 किलोज किंवा लिटर्स.
पळय तुम्ही 40 रुपये जेन्ना आमी तांच्या घरा कडेन पावयता 40 रुपयांनी टँकर जाल्यार तांकां ते वापरता आसतना डू वी रियली वायजली यूज आमी जे उदक पावयतात त्या लोकांनी केअर घेवन केन्ना काय कारण सवाय मेळटा एक टँकर आमी रातचो केलो जर जाय दुसरे दीस आमकां 40 रुपया मोडपाक कितें सो द वॉटर इज नॉट युज्ड वायजली ऑर तुगेले ज्युडिशियसली म्हणूनच हांव मानता आयज आमचे थोडेशे तुमी हे पळयतात स्पीकर सर आय एम गोइंग टू टेल देम everybody is talking about the scarcity of water acute shortage म्हणलं जर जायत जाल्यार राग येता I will give you the statistics that those are placed the actual shortage केन्ना आमी म्हणटा तेन्ना पळय आमचे डिव्हिजन 1 comprising of तिसवाडी and फोंडा तालुका आमचे जी शॉर्टेजेस आसा एक्यूट शॉर्टेज म्हणटा ती 11,980 16% आमकां एक्यूट शॉर्टेज आसा रेस्ट ऑल पीपल गेट अराउंड 4 to 12 hours उदक आसा दुसरें डिव्हिजन आसा बार्देज आनी पेडणे हांव मानता की ह्या दोन्ही तालुक्यां भितर आमकां शॉर्टेज आसा ओन्ली 8% ऑफ देम will have 0 to 4 hours water याच हातून भितर आमी पळयतात की बिचोली आणि only 8% of the connections will have shortage म्हणजे 0 to 4 hours supply आसा ती only 8% आणि आमी पळयतात दुसऱ्या वटच्यान आमचे जर सावथाक पळयतात सालसेत आणि मार्गुमावाच्या आमदाराक हांव सांगता साधारण 76% of the population or consumers get 76% of the consumers get water supply between 12 to 24 hours. And this 26% of Salset people get 24 hours of supply. These are the statistics that I want to produce. Kepe, Sange, Kankon, only acute shortage is 6%. At the same time, we see 12 to 24% of the consumers get a supply at 50% of the population gets supply at least 12 to 24 hours. Speaker sir, आज आम्ही पळयतात 26% या आमच्या गोयच्या लोकांक अजून 24 hours water supply मेळटा. I would like to bring to all notice of all the people. आम्ही ज्यांना कनेक्शन दितात त्यांना एक अंडरटेकिंग आम्ही साइन करतात that I will have my personal जी tank आसा it will suffice for 3 days in case of electrical failures breakdown जाऊ बाकीचे shutdown आसा तेन्ना we give a declaration when we take the connection पण आज आम्ही पळयतात की 24 hours म्हणटा तेन्ना 24 वरां आमचो नळ केन्ना उक्त केले जर जाय डायरेक्ट उतर येवपाक जाय अशें न्ही म्हणूनच म्हणटा आमी acute shortage नासतली from where from this water comes आमी लक्षात दवरपाक जाय इतके मोठ्या प्रमाणात हे उदक सप्लाय जाता आणि सरकार 4 रुपयांनी दिता आणि सरकार प्रोड्यूस करता आसतना 30 रुपयांनी करता जाल्यार आमी वापरता आसतना गोंयच्या म्हज्या सगळ्या भाव भयणीक उलो मारता की उदक हे अत्यंत आमकां एक आवश्यक अशी गजाल आसा वी नीड टू कन्झर्व इट we need to preserve it and we need to store it for future use. Speaker sir, आमचे सगळे आमदारांनी सांगा त्यांना I would like to आमचे जे फुडले प्रोजेक्ट्स आसात त्याच्या बाबतीत करता in order to eradicate complete shortage of water and ensure continuous supply of water and to reduce non-revenue water following measures are under consideration. Replacement of old pipelines with robust and durable pipelines like DIMS, OPVC, etc. At present, as per the detailed study, the length of the total network is around 6,000 kilometers, out of which almost 200 kilometers pipeline is old of the age 40, 50, 60 years, and it is proposed to replace in a phased manner through central finance assistance or through loans from institutions like NABARD. The total approximate cost involved is 1,200 crores. We are trying to get the funding from the central government or the institution like NABARD, and if we get it, we will not go in for phased manner. We would try to
do it as fast as possible. Installations of smart meters. With smart meters, the department will be able to track water usage in real time and transferring data wirelessly. This will eradicate manual reading and ensure accurate billing, reduce human error, ensure monthly cycle and improve revenue. Without the manual billing, we will have a smart meters. Those smart meters can be controlled from remotely from anywhere, and they will be able to judge what amount of water that they have consumed. So this smart meters will play a major role when we have a pressure valves and we have a mechanism to find out where is the water, whether there are leakages, whether there are slippages, whether there is a waste of water, and to control the NRW of 42% that what we say, we will be able to save at least 50% of that water to bring it back into this. Because our requirement is something like 700 MLD. We are producing 1000 MLD. Out of that 300 MLD, we will be again get additional 200 to 300 MLD for the future use. It's because of that I would like to again place before this August House use of technology and automation that we are proposed. Our aim is to focus on implementation of smart monitoring system and optimizing water distribution network and detect repair leakages promptly. For this, the department is implementing IoT projects with login-based user dashboard for concerned water supply staff. Under this pressure, आम्ही कोणाकूच अरेस्ट करूंक ना. कलेक्टर आयक ती वचून मुद्दामून बसीन बसले आमचे. अरे पुलिसाची बस ते उभी आहा तिचे दार काढल्या आणि त्यो महिला भितर वचून बसल्या. हांव तुका परत एकदा सांगता, कलेक्टर आमचो तेंच्याकडे उलयता. कलेक्टरान सरळ तांकां सांगला तुम्ही परत असरचे डिस्कशन सीएमा कडेन ऑन दवर, आमकां अरेस्ट करपाचें ना. हांव परत आनी कोणाकूच अरेस्ट करिना आमी. तेका हांवें तुका हांव परतूय स्टेटमेंट दिता. आमी हट्टाचेर बसूंक ना. पळय तुका परत एकदा सांगता हांवें तुका परत एकदा सांगला. हांवें काल तेंच्याकडे जे डिस्कशन चालू केला पळय न्ही ते डिस्कशन उलोवपाक आयजूय हांव उलोवपाक तयार आहा. तेजेर डिस्कशनाक येवचें. बसा मर झाले. I would request all the MLAs, honorable MLAs to take their seats and kindly cooperate the conduct of business. Our aim is to focus implementation of smart monitoring system and optimizing water distribution network and detect repair leakages promptly. For this, the department is implementing IoT projects with login-based user dashboards for concerned water supply staff. Under this project, the department is installing flow meters, water quality sensors, pressure sensors, and level sensors, etc. The department is also focusing on promoting automation to proper efficiency in water management. I have already given instructions to all the engineers to use technology and automation to optimize water supply in this state. Speaker sir, we are going out of box thinking because we have lot of commercial activities happening coastal line, and in order to give them the proper quality water, potable water, we are proposing a desalination plant which will be at a higher rate. The department is also contemplating the use of desalination plant wherein the saline water which is available in abundance in Goa can be easily made available to the commercial business activity along the coastal belt and other tourism related activities. As you know, the desalination is a process of removing salt and minerals from the saline water to produce fresh and potable water. The cost of such supply can be recovered from the commercial establishment and ample of water can be made available to them in the coastal areas. Use of mining pit water in the remote villages where there were mining pits, there are abandoned mining pits which are storing something like 1000 MLDs and 2000, 3000 MLDs. We are trying to put up a plant and explore the possibility of getting that water for the use. For the benefit of the remote parts of Goa, especially the mining areas which are suffering from shortage of potable water, the department has already started the process of installation of treatment plant using advanced technology to treat the water from mining pits. One such plant will be shortly taken up in Sangem constituency. As regards to the staff, most of the MLAs have raised the queries regarding deployment of staff. At present, the total staff strength of the Department of Drinking Water is 5,002 numbers, out of which regular staff are 979, the workshop staff are 1,843 numbers,
and 2,180 under labor supply society. The department will shortly be recruiting additional staff under PWD labor supply society. Bulk of the same will be deputed in the drinking water department, and all those we have asked for the additional staff. They will be deployed very soon after recruitment. The hours of supply, the total number of connections in the state of Goa are 3.49 lakhs, out of which the domestic consumers are 3.37 lakhs, 3,37,000, and non-domestic consumers are 0.2 lakhs. Out of this, 33.2% of the consumers get water for 12 to 24 hours. 13.30% of the consumers get water for 8 to 12 hours, and 44.1% of consumers get water for 4 to 8 hours, and only 9.4% of the consumers get water for less than 4 hours per day. This is the statistics that has been drawn based upon our mechanism to find out what is the water consumption. I would again come out, all the MLAs whose proposals and estimates are pending for whatever reasons, I would try to expedite all of them, and we will be ensuring that within another 6 months' time, we will be able to draw another 325 MLD water, and then after we will see that if we plug the leakages, if we see that NRW is minimized, then for another 10-15 years also, we will be able to cope up with the increasing load on the system or increasing demand. Just one thing, you have not spoken on the carrying capacity. Can Goa afford? Your answer is very, very clear. Chief Minister is laughing whenever I talk about carrying capacity, but this is what needs to be done. One of the component is my department, but it is overall, we have to take into consideration the carrying capacity. The authority is there to decide about the carrying capacity, because I am not permitting. 40 minutes, you spoke as if you are speaking on demands, but just I'll tell you. No, 40 minutes I have not spoken, I have just spoken 11 minutes to be very precise. And you have taken 2 hours to raise your questions. I need at least 10 minutes to answer all these questions. Okay, Speaker sir, एक सारखे pointed question, आज जो जाप दिला acute shortage आहा म्हणून, acute shortage ना म्हणून, कोण येता सगळ्या मतदारसंघात shortage आहा म्हणून. So that answer was wrong. Very clearly, this can only improve if Goa is not put to sale. Goa today is put to sale by big projects, townships, all this thing coming, the उदो जे लोकांक गोंयकाराक मेळपाक जाय ते सगळे डायवर्ट जाता. हे बॉन्ड जावपाक जाय पहिले. Sale of J-Port जाता हे बॉन्ड जावपाक जाय. Carrying capacity, acute shortage, I will just give you the definition of acute shortage. Speaker sir, एक माननीय मंत्री को रिक्वेस्ट, मुखेलमंत्री कडे रिक्वेस्ट. 100 महिने आधी जेन्ना ह्याच विधानसभांत जेन्ना चर्चा जाली उदकाचे, तेणे सांगलोले ते कॅरिंग कॅपॅसिटी कोतून. Today, when all your pipelines, all your projects will take time. It will take 6 months, it will take 1 year. For 6 months and for 1 year, what should people do? What should people temporarily do? That is the very sadharan. We are talking about today. We cannot talk about what happens after 1 year. Today or from tomorrow, will you issue a circular asking that all licenses given to mega projects, given to whatever, will be looked into every villages? This needs to stop. This is the prime cause of more water scarcity. The way projects are being bought, more scarcity will arise. So we need to basically only give us some assurance. You will at least write, Chief Minister, tu ulay mare. Tu kai chulay na? Honorable Minister. Tu mache sang head of the. Honorable Minister. Tu agar tu chalu ita kai sang na? Yuri Mache ulay. Master Honorable Minister. There were charges saying that tanker mafia. To bring to your notice, 2 years before, there were hundreds of tankers which were supplying in some of the area. We have brought down it to 28 numbers. There are no tanker mafias here.
with these are the emergency services. If you want, I can give you in Salsett. We have not tendered. No, I'm talking specifically about Parmugoa 1, about Sangam carrying Nil, capacity. KPM Nil, Kankona 2, Narbanoda 1, Kiswari there is 5. acute shortage. That acute shortage will Acute come. shortage. See, Total I have shown depletion. you No, the declaration that everybody does. Okay, agree. When agree. you don't Let's- get a water because, in your let's tap, not you get say that acute technical. shortage. Let's But not- everybody agrees because, that I should have a because, sump or I should have my own storage capacity of for 3 days. Sir, what I'm trying to tell the minister, you are saying there is acute shortage, whatever it builds up in percentage. So there is shortage. If you are going to increase more buildings, more townships, then is the water going to be more less? Is it going to be depleted? Is it going to be water मेटले थोडी? आणि मुखेलमंत्री मागीर एक ओरो सोडून म्हणटालो हर घर जल म्हूण. आनी हांगा अवॉर्ड मेळ्ळा. सो हे कितें? सो म्हाका दिसता मुखेलमंत्री बाब एक ओरो सोडून घोडे उदो मेळटा आसतलें. मेळटालें. पूण हे उण जायत आहा. हे उण जायत आहा. हे बंद जावपाक जाय. सो हेजेर म्हाका दिसता तुमी आमकां एक उतर दिवपाक जाय. Identify the root cause must be pipeline burst. But this pipeline burst that was 40 years didn't happen just 2 months back. Suddenly why there is such a shortage of water, and the court has given directions also. I believe that answer, Honorable Chief Minister, you too much at the carrying. Di mar tu hokat much sang. Sang carrying capacity is at मातशें बसून घेयात हिरेलो. Governor address हांवूय उलयतलो. Honorable Minister. तू सांग ना हो Honorable important Minister. issue. मातशें तू एक assurance दी. Honorable Chief Minister, you wind up, that please. carrying capacity Because carry कोतला म्हणून I have placed for you. my submission to this August House, and I think to answer to his additional question, it is I am not the authority to answer this. Chief As such, Minister, we have correct, finished correct, with, correct. I have finished with this calling attention. Speaker Thank you sir, very much. we require, Speaker sir, just one thing. We require Honorable Chief Minister. Honorable Chief Minister has assured you that he's going to speak on Not that. assured me. Speaker, He just Honorable now spoke. CM. Moving forward, Bhajan, government bills, assurance consideration Bhajan. and passing. The GIM Universities Bill 2026, Honorable Chief Minister. Sir, I request to move that the bill number 4 of 2026, the GIM University Bill 2026 be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye, Aye. and those against may say no. घेता मरे. The ayes have it, the ayes have it. करता- The motion करता for the मरे. consideration of the bill has been adopted. I shall now submit the bill to the House, clause by clause. No, I'll explain. There are no amendments to the bill. I'll explain. The question is that Wait. Speaker sir, the Goa Institute of the Management Society have come forward for a transition of the Goa Institute Management GIM into the private university name GIM University in the state of Goa. The establishment of the private university is also consequential need of the transition of the students, teaching staff and non-teaching staff from the existing Goa Institute Management GIM to GIM University. Okay. Although the bill is हे जे आसा पळय particularly GIM University हे साखळे हांगासर आसा खास करून हाचे पयलीं PG डिप्लोमा हे दिता पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा दिताले आतां अकॉर्डिंग टू द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इट इज अ स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूशन हे उरूंक ना म्हणून ताका प्रायवेट युनिव्हर्सिटीचो स्टँडर्ड दिता अंडर द UGC. तर द टोटल वर्कफोर्स जो आसा पळय न्ही हो 404 आसा भितर गोवन 301 आसा अप्रॉक्सिमेटली 75%. टीचिंग स्टाफ 90 आसा गोवन टीचिंग स्टाफान 14 आहा. Okay, approximately 16%. Non-teaching staff 118 asa, which is Goan 101 asa, 86%. Students कितले हा गोयंकर? The outsourced staff, it is a total 196 asa. Goan, it is a 196% Goan asa. Hathur students जे आसा पळय न्ही, it is a less number of the Goan students asa. 5%. Not a majority number of the students because sir, आता eligibility test asa, तांची entrance exam asa. Very few students they are applying for this institution, but at present म्हाका दिसता approximately students they are applying for this institution, but at present म्हाका दिसता approximately 7 to 8% of the students by every year admission takes in the GIM institution. I'll just speak first. Because जे हे university जे पडे बिल हाडला
आनीक खास करून we all know that private university bills were bought, Parul University at Betul. आणि आता जरी तो I've got certain facts. It's because we look at the courses, general, BDA, HCM, BIFS, 600 to 700 students, out of which because less than 5%, 5 to 8%, not less than 5 to 8% are Goan students. It's because without a mandatory state domicile reservation. Speaker sir, it is a 20%, 224 student total asa. Because this is barely knowledge enclave for the wealthy. हांव कित्याक म्हणटा पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा जो कोर्स आहा थिंगा इट इज अबाउट 19.40 lakhs. 19.40 lakhs. And it's because the average Goan middle class family is priced out. And even with the excess scholarship, rupees 5 lakhs, the remaining cost, 5 lakhs is scholarship, the remaining cost is much more than the total lifetime earnings. This is because it is now GIM sits on a massive 50-acre hilltop in Sankeli, the land, about 2 lakh square meters. Anik local surrounding infrastructure, roads, transport, waste management also seems to be an issue there. You are the you understand. Other degree illusion is because this bill is less about helping students and seems to be more about giving management power to set fees and bypass the state aided college regulations. Your government claims university status. Other, it's because if we look at, I pointed out to the fees, 5,000 to 50,000 are in central aided colleges, subsidized, and GIM is 19 lakhs plus market driven. Goan enrollment is almost very less. Other reservation Jepot Central, it is about strictly for OBC, ST, SC, EWS. But Speaker Sir, there is no clear mandate in the bill for what is this reservation. Speaker Sir, these affiliated colleges are also, there are also existing engineering colleges. Anik protection of Goa University and affiliated colleges, how will this government prevent the falling of admission in Goa University? Dusra Speaker Sir, EEG area, it was basically used, this campus site was done in 2009. Anik Comunidad land or forest land? Oppressna hasta. Comunidad land or forest land? Speaker Sir, private universities Comunidad land or forest land. Anik aaj zori tor choilyar, je village common or forest land ashille, you are turning it into a private university, the land will get de-Goanized as it is serves a student body that is 90% mostly to outsiders. आता मुखेलमंत्री बाब हांव एग्जांपल तुका NIT दिता, 4 लाख जमीन एक्वायर जाली, तुवें सांगलें ताका पत्र बरयलें, तूं इलेक्शना पयरू येयलो बाळी थिंगाय भाशण दिलें की तुवें सांगलें ताका पत्र बरयलें, तूं इलेक्शना पयरू येयलो बाळी थिंगाय भाशण दिलें की कुंकोळकाराकू जॉब मेळटले, तूं मेंबर ऑफ पार्लिमेंट इलेक्शनाकूय भाशण केलें कुंकोळकाराकू जॉब मेळटले. थिंग चोयल्यार आज सगळे मेजर भायले आहा. हितून what assurance you can give की हिंगा गोंयचे लोक tomorrow whatever they do you are giving powers to them, so Goans will benefit. What is the benefit for Goans? हेजेर तुवें आमकां सांगचें. आमी जाणा ते भशेन GIM म्हणटा तें एक बरें नांव, नॅशनल रेप्युटेशन आशिल्लें मॅनेजमेंट एज्युकेशनाचें इन्स्टिट्यूशन. आतां तांकां कित्याक गरज पडटा एक प्रायवेट युनिवर्सिटी जावपाक? NEPचें कितें भितर आसा हें एक पयलो प्रश्न. दुसरें, गोंयांत ऑलरेडी प्रायवेट युनिवर्सिटीज एक्ट म्हणटा तो आसा. This act has a single uniform regulatory framework. आता आमी कितें करतात? We are creating through legislation a separate act only for GIM. हे इतलो separate exclusive act करपाक कितें गरज? And what is that? Why are we removing GIM from the common regulatory cage? This is my question. Speaker sir,
हातून अशें जावंक शकता की GIM will have its own law, its own governance system, its own financial rules, and its own admission fees and expansion regime. In addition to the concern of Goans getting jobs and all that. Simple sentence is a private university is licensed. GIM university is legislated. Normally legislated institutions are harder to regulate and audit. This is the history, Speaker sir. So हांव एकूच जाणून जावंक सोदतां मुखेलमंत्र्या कडेन हें हाडपाक कित्याक गरज पडटा की प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीन ते कित्याक बसना आनी सेपरेट एक्ट आमी कित्याक हाडटात ओन्ली फॉर दीस. I also fully respect the people who are behind this. They are not parul, they are not unknown people. They are people who are well known in the social field of Goa. And for that, I respect them. I also, when I was minister, I have done some permissions were given during my time. So that is all right, but I don't understand this thing. Why separate? Why you are not going in the private university act? स्पीकर सर हे जे बिल हाडला हितून स्पीकर सर एवरी टायम आमी गोवन इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपाचे उलयता आनी ह्या बिलान स्पीकर सर खंयच अकाउंटेबिलिटी सारकी ना. पॉलिसी स्ट्रक्चर जो डेटा प्रोवायड करपाक जाय जो डेटा इतले वर्स गेले ते फावट पासून डिस्कशन जालें जे प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचेर तेन्नाय मागलें की डेटा तुमचो आसपाक जाय. तो डेटा स्पीकर सर हांगा खंयच दिसून येना. आनी एड्युकेशन पॉलिसी जी आसा ती रुटेड आसपाक जाय. ती गरज आसा की रुटेड दिसपाक जाय. तितून पब्लीक इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी प्रेस्टीज जो आसा तो ब्रँडींग आनी प्रेस्टीज जो आसा तो सायडीक दवरून पब्लीक इंट्रस्ट आमी कसो प्रोटेक्ट करतले हें पळोवपाची गरज आसा. आनी स्पीकर सर जेन्ना आमी बिल हाडटा जाल्यार तेका विथ प्रॉपर डेटा आतां सद्याक हांगा कितें आसा सारको डेटा ना आनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन हें बिल जें हाडलां तेजें जस्टिफिकेशन सारकें कांयच ना स्पीकर सर. स्पीकर सर आमी पळयता की कितल्योश्यो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज आसा आनी त्यो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी आसून त्यो आजून पासून आयज कितलेशे आमच्या गोंयकारांक थंय सारको स्कोप मेळना. थंय आमच्या गोंयकारांक कामां मेळना जावं थंय रिजर्वेशन्स कांयच ना. आतां ह्या हितून पासून सेम आसा स्पीकर सर की हांगा खंयच रिजर्वेशन फॉर गोवन्स हें दाखयल्लें ना. कामाक जावं जॉब जर हें आसा तेकाय रिजर्वेशन्स ना. सो ह्या हितून हांव नको खंयचे हितून गोंयचो इंट्रस्ट जावं गोंयकारांचो इंट्रस्ट हांगा प्रोटेक्ट जातलो हे बिलान क्रिटिकल लिम्स खंयच दिसून येना. स्पीकर सर आमी पळयता की टिचींग जावं नॉन टिचींग स्टाफ ह्या नॉन टिचींग आनी टिचींग स्टाफा भितरूय कांयच रिजर्वेशन ना. आमी स्टुडंट्सांक जेन्ना आमी हें करता जे म्हणटा की गोंयकारांक मेळटले प्राधान मेळटले थंय आमी गोंयकारांक प्राधान मेळटले जाल्यार गोंयकारांकूय थंय रिजर्वेशन म्हणटा तें अशें कांयच फेसिलिटी कांयच ना. खंयचो हें आसूं रिजर्वेशन जे स्ट्रक्चर आसा तेंय थंय दिल्लें ना. स्पीकर सर आमी म्हणटा की फी स्ट्रक्चर आतां म्हाका दिसता मेन्शन केल्लें फी स्ट्रक्चर सांगतलो रिपीट करता सगळे तेणे सांगला तेच हांव दोन एकूच मिनीट दी म्हाका एकूच मिनिट सांग. फी स्ट्रक्चर आमी पळयता की फी स्ट्रक्चर वाडत चल्लेलें आसा. रेट जी आसा ती वाडत आसा. आतां हे जेन्ना आमी कॉमन जो मिडल क्लासाचो जावं लोअर क्लासाचे कोणी एडमिशन घेवपाक सोदता हांगा थंय एफोर्डेबिलिटी ना म्हटल्यार तूं घेवपाकूच शकना इतली परिस्थिती आसा. खंयच हितून मेन्शन केल्लें ना स्कॉलरशीप कितें आसा ती तेंय मेन्शन केल्लें ना. सो हेजे सगळे म्हाका दिसता स्पीकर सर हें मुखेलमंत्र्यान हाडपाक जाय आसलें जें हितून ना. आनी गोंयकारांचो इंट्रस्ट जो गोंयकारांचो इंट्रस्ट आमी म्हणटा गोंयकारांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाची ही गरज आसा. हांगा गोंयकारांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जायना येतले भायरसून आनी आतां सद्याक जो डेटा आसा तुमी अजून डेटा तरी आमकां दिवना म्हाका दिसता ते भशेन चडशे भायले स्पीकर सर एक जो पयलो तिगांच्या हेजेर येता पयलो जो विजयान जो विशय मांडलो पळय न्ही नाव अकॉर्डिंग टू द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इट इज एट प्रेझेंट GIM इज अ स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूशन वीच रँक्स विदीन द 50 कंट्रीन 50च्या पैकी एक लागता तेजो नंबर 33 to 37 हाच्यामध्ये ऑलवेज रँकींग आसा. म्हणून ऑल ओव्हर इंडियाचे भुरगे हेच्या बसून मेरीट बेस ताका एडमिशन्स मेळटा. ताका आतां अकॉर्डिंग टू द UGC गायडलायन NEP जाल्या उपरांत ताका स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूशन ही उरची ना. ताका युनिव्हर्सिटीज आसपाक जाय आनी म्हणून ताका एक युनिव्हर्सिटी येवपाक जाय. आतां तूं म्हणटलो आमच्या एक्झिस्टींग प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी एक्टाच्या अंडर कित्याक घेवंक ना तर एट प्रेझेंट थंयसर आशिल्ल्या स्टुडंट्स जे एट प्रेझेंट शिकता थंयसर आशिल्लो स्टाफ हे जे सगळे शिकता आनी तांची आशिल्ली लायबिलिटीज आनी प्रॉपर्टीज वॉट एवर द थिंग्स हे कॅरी फॉरवर्ड आमच्या एक्झिस्टींग प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीच्या एक्टात जावंक शकना. आनी ताकाच लागून अशा पद्दतीच्यो ज्यो इन्स्टिट्यूशन्स आसता अकॉर्डिंग टू न्यू एड्युकेशन पॉलिसी तांकां न्यू प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचो स्टेटस हो दिवचो पडटा
म्हणून हो अमेंडमेंट आसा कारण ते आमच्या एक्झिस्ट कारण ही 2009 तूं म्हणटा त्या प्रमाणे ताजेरूय येता 2009 ही फॉर्म जाल्ली आसा त्या खातीर तांकां ह्या हितूर येवप इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर टू कम इन अवर प्रायवेट युनिव्हर्सिटी एक्ट म्हणून हो सेपरेटली एक्ट हाडला. दुसरी गजाल रिगार्डिंग द फी फिक्सेशन्स तुवें जे एलओपीन जे विचारले लिडर ऑफ ऑपोजिशन देर इज अ कमिटी ऑफ द रिटायर्ड हायकोर्ट जज ऑलरेडी आसा ती कंटिन्यू जातली आणि इट इज अ रिटायर्ड जस्टीस लवंदे एट प्रेझेंट एज अ चेअरपर्सन आसा. ही ऑल इंडिया लेवलाचेर अशा पद्दतीच्यो ज्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटीज आसता ताजेर आसता आणि तेच डिसायड करता विथ द ऑल इंडिया लेवलाचेर हे करून डिसायड करता. There is an Fees are almost मागीर 19 विचार मागीर 19 lakhs. मागीर स्पीकर सर हांवें तेंच सांगलें ताका म्हाका मागीर विचार ह्यो एट प्रेझेंट अशा पद्दतीच्यो ज्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटीज उरता ताका अकॉर्डिंग टू द UGC गायडलायन देर इज अ रिटायर्ड जज ओके आणि अशा पद्दतीच्या ऑल इंडिया लेवलाच्या ज्यो युनिव्हर्सिटीज आसा अश्यो ताज्यो एक फीस एट पार करपा खातीर आसता. देर इज अ कमिटी आणि ती कमिटी जी आसा ही कंटिन्यू फर्दरूय ती कमिटी कंटिन्यू जातली ओके एका फी फिक्सेशन कमिटी म्हणटा. आता तुवें जे EMI ते वाडयतले न्हू 19 lakhs हा ते 30 लाख केले कित कंट्रोल उरतले. स्पीकर सर त्या खातीर सांगलें देर इज अ रिटायर्ड जस्टीस एट प्रेझेंट आसा आणि तशाच पद्दतीचो ताजे ते कंटिन्यू करपाचे प्रोविजनूय आसा ते फुडें कंटिन्यू जातले. तांकां दिसता म्हणून ते 19 lakhची फाल्यां 30 लाख हे ते करूं शकना. इट इज एट पार विथ द रेस्ट ऑल युनिव्हर्सिटीज एट पार विथ No, because sir, I agree. See, it is at par. Speaker sir, I will tell what you mean to say. Speaker sir, आता आमचं ऑनरेबल सीएम तो कितें म्हणून शकता गोंयचे स्टुडंट जर कितें जाल्यार सरकारान कितें प्रोविजन करचें तांकां हांव सांगता न्ही मेरिटान येयलें. स्कॉलरशिप बीन ते सांगता. स्पीकर सर हांव सांगता कोणाकडे आसा एफोर्ट जायना. प्लीज सिट लेट्स ऑनरेबल सीएम आन्सर. Explain तुझ कोता भी. स्पीकर सर ताजेर गव्हर्मेंट कंट्रोल ओवर द GIM इज अंडर सेक्शन 45, 46 आणि 47 ह्या सेक्शनाच्या अंतर्गत गव्हर्मेंट आतां कंट्रोलूय आसा. आता आमी गोंयच्या थंयचो स्टाफ जो आसा हांवें सगळो वाचून दाखयला कितलो स्टाफ आसा आनी कितलो तो 100% म्हणजे जो आहा पळय न्ही आउटसोर्स स्टाफ केलो 100% गोंयकार 196 नॉन टिचिंगान 101 गोंयकार आसात म्हणटा तशें 118 पैकी आमी अशें म्हणूंक शकना. आतां हेच्याच सारखे उरलेल्याकूय बी जे आहा पळय न्ही एक गोंयकार घे म्हणून आमकां सांगचें पडटलें कारण तेंच्यांनी जशें घेतल्या आउटसोर्स आसत किंवा परमनंट आता तुझ्या मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात असा म्हणून ते घेतलं त्यांनी आमच्या मतदारसंघात येता मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात प्रेशराचेर घेता आमच्या मतदारसंघात कोण घेवची ना. तो क्रायटेरिया बस न्ही बिलान ना तो उलयता बस. My request to the Honorable Chief Minister, तू सांगता मू तेंका तू सांगतलो उमके मनशा घेया इट कम्स विद इन युअर ज्युरिस्डिक्शन. एक्झाम्पल आता व्हॉट इज हॅपनिंग इन कुंकोलीम यू नो व्हेरी वेल सांगल्या पासून ते आयकनाय आणि माय करप कितें आणि भुरग्यां वाय देर इज अ पर्सेंटेज लेस अमाउंट ऑफ गोवन स्टुडंट्स बिकॉज ऑफ द फी स्ट्रक्चर दे कॅनॉट अफोर्ड. इट इज अ व्हेरी गुड कॉलेज बट 19 lakhs when you all give scholarship of 5 lakhs it is not enough. It is the total lifetime earnings. हेजेर कितें तुमी आहा काय कितें बिलान गोवन गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाचें. कमिटी जी आहा पळय न्ही ही एन्श्युअर करता देर इज अ नो प्रॉफिट मेकिंग फॉर दॅट ऑर्गनायझेशन आणि सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स इज देर विथ एन्श्युअर्ड थ्रू दीस कमिटी विच इज एन मॉनिटर द फीज ही मॉनिटर स्वता मॉनिटर करता सुप्रीम कोर्ट म्हणून तर रिटायर्ड जज आसता तेजेर. दुसरी गजाल स्पीकर सर आमचे गोवन स्टुडंट्स जे मेळटा ते जेंकां एडमिशन मेळटात ते ऑलरेडी म्हणजे मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशिप इंटरेस्ट फ्री लोन आसूनी किंवा बाकीच्यो आमच्यो ज्यो स्कॉलरशिप्स आसा 5 लाख तेका एप्लाय करतात. एक मिनिट ऑनरेबल सीएम एक मिनिट. Sir, under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours. Those who are in favor may say aye and those who are against may say no. Aye. Ayes have it. The duration of the House extended by 3 hours. Honorable CM, continue. 3 hours. 2 hours करतात. 3 hours. तुम्ही कव्हर कर नाही तुम्ही अर्धा वाढवता स्पीकर सर असे मध्ये बोलून राहतात तुम्ही. स्पीकर बरो आहे दिलदार. स्पीकर सर हांवें त्या ताका क्लियर कट सांगला तांकां गोंयच्या स्टुडंट्साची चिंता आसा. आमी गोवन स्टुडंट्साक मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशिप स्कीम किंवा इंटरेस्ट फ्री लोन
हाच्या अंडर आमी जे स्टुडंट्स सिलेक्ट जाता तांकां कन्सिडर करता ऑलवेज आणि दीस एका खरें म्हणजे एडमिशनाक इट इज 100% मेरीट बेस पूर्ण देशांतल्यान लोक म्हणजे जे आपलो नंबर सारको मॉनिटर करीत असतात आणि खरोखरूच थंयसर खूप बऱ्या पद्धतीचे स्टुडंट्स एडमिशन्स घेतात हांव एक ती काँग्रेसीच्याच वेळार जाल्या 2009 त्या खातीर आयक मरे म्हजें तुवें तो इश्यू काडलो पळय लँड प्रायवेट फॉरेस्ट कोमुनिदाद हांवें अजून चॅक करूंक ना वॉट एवर द थिंग्स बट ती खबर आहा तुका तेन्ना उलयना दुसरी सगळे खबर आहा तुका दुसरी गजाल तांकां आमी सरकाराचे तुमी हेय दिल्ले मदीं आमचे रायबंदराचे पुराय हॉस्पिटल्स हे तांकां लिजाक 1 रुपयाच्या लिजाक बरे वर्सां दिल्ले तेय बी खूब वर्सां तेंच्या कडेन आशिल्ले ताच्या उपरांत हांव आतां आयल्या उपरांत तेंच्या कडल्यान परत घेतला हांवें तेन्ना जाल्यार ते आपल्या थंय जागा एस्टाब्लीश करून हेय बी हांगासर तेच चलयताले हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत ते रायबंदराच्यान परत घेतला एक्ट आहा आसतना आमी GIMA खातीर नवो कायदो हाडटा फाल्यां अशी दर्या बिट्स पिलांनी चिंतता की आपुणूय आतां प्रायवेट युनिवर्सिटी जातले सो बिट्स पिलांनी खातीर आमी एक नवो कायदो हाडटले नो ना आनी एक कितें आहा NEPन ते प्रायवेट युनिवर्सिटीन कशें बसना तो पार्ट म्हाका समजूंक ना कसो तो कित्याक बिकॉज सर बिट्स पिलांनी जो आहा पळय न्ही तांचो हो ट्रान्झीट कॅम्पस तांची बिट्स पिलांनी राजस्थानांत स्वताची युनिवर्सिटी आसा तांचो ट्रान्झीट कॅम्पस आसा त्या खातीर बिट्स पिलांनी खातीर आमी वेगळो प्रायवेट युनिवर्सिटीचो एक हाडटा हांव एग्जांपल दिता तुका आय एम नॉट सेइंग इन पर्टिक्युलर बिट्स त्या खातीर मातसो दुसरी गजाल आनी आमकां बिट्स पिलांनी खातीर प्रायवेट युनिवर्सिटीचो एक्ट हाडचो पडचोच ना कारण राजस्थानात ते प्रायवेट युनिवर्सिटी आसा आनी तेंच्यांनी आपलो ट्रान्झीट कॅम्पस हांगासर घातला कारण ते एक्झिस्टींग आनी दुसरी गजाल ही फक्त एक्झिस्टींग इन्स्टिट्यूशन हांगासर आसले म्हणून आनी वीच वील बी द एक्झिस्टींग युनिवर्सिटी आशिल्ली प्रायवेट चलतालें इन्स्टिट्यूशन ताच्या खातीर केला आनी दुसरो जर आतां ऑलरेडी आमी प्रायवेट युनिवर्सिटी एक्ट केल्या उपरांत आनीक गोंयांत खंयच्योच हें उरूंक ना इन्स्टिट्यूशन ज्यो प्रायवेट युनिवर्सिटी करपाक जाय अशें आनी एकूय उरूंक ना रेस्ट ऑल कॉलेजीस दे आर एफिलेटेड विथ द गोवा युनिवर्सिटी आनी तेंच्यांनी आतां जेंच्यांनी परमिशन घेतला तेंच्यांनी प्रायवेट युनिवर्सिटी म्हणून हे प्रायवेट युनिवर्सिटी कित्याक बसना हा हो प्रायवेट युनिवर्सिटी म्हणून कित्याक जायना GIMA खातीर सेपरेट एक्ट कित्याक करचो पडटा सेपरेट एक्ट इतक्याच खातीर करचो पडटा हांवें उदर जें सांगलें पळय न्ही कारण इट इज एन ती 2009तल्यान एस्टाब्लीश जाल्या ओके आनी आज आमी 2025 आसा आतां आसा ते स्टुडंट्स हांकां कंटिन्यू करचे पडटा आनी NEPच्या गायडलायनीच्या प्रमाणे ते पयलीं स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूशन म्हणून आशिल्लें आतां स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूशन उरूंक ना म्हणून ते जर आतां प्रायवेट युनिवर्सिटीच्या एक्टाच्या अंडर एप्लाय करून गेले आसत जाल्यार थंय शिकता ते स्टुडंट्स थंय शिकता तो स्टाफ आनी तांची सगळी म्हणजे प्रॉपर्टी आनी लायबिलिटी ह्यो दोनूय गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ताका सगळें परत एप्लाय करचें पडटलें आनी दॅट वील टेक अ लॉंग प्रोसिजर म्हणजे परत सगळें त्या हेज्या प्रमाणे वयचें पडटलें म्हणून रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन आसा सो गव्हर्मेंट हॅड थॉट टू गिव देम एज अ प्रायवेट युनिवर्सिटी स्टेटस Okay, the question is that clause 2 to 63 clause I or the enacting the formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye, those against may say no. Aye. The ayes have it, and clause 2 to 63 clause 1 enacting the formula and the long lasting title do stand part of the bill. बंद जालें तुजें Speaker sir, I request to move the bill number 4, 2026, the GIM University Bill 2026 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye, those may say no. Aye. The ayes have it, the ayes have it. The GIM University Bill 2026 has been passed. The government bills consideration and passing. The Goa Value Added Tax Amendment Bill 2026. Honorable Chief Minister may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that the bill number 5 of 2026, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2026 be taken into consideration. To detail the. Not. Speaker sir. Again, Speaker sir, हांव the Goa Value Added Tax Bill 2026 हे जे आहा पळय न्ही हे GVAT दुरुस्ती विधेयक 26 आसा हेजे ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस प्रमोट करपा खातीर आमी प्रोसिजरल चेंज आनी कंपोजिशन स्कीम बेनिफीट घेवन ल्हान डीलर जे आहा पळय न्ही हांकां रिलीफ दिवपा खातीर केला सध्या गोंयांत वॅट कायदो खाला कॉम्पेन्सेशन स्कीम सकयल दिल्ले टू डीलर्सचे कॅटेगरीन एप्लिकेबल आसात एक
It is a reseller of the liquor in packed bottle, which is limit turnover of the 1 crores. Heka rate of compensation levy 1% asa. And bar and tavern, the purchase of all goods for the resale only from the registered dealer within the state of Goa, 10 lakh याची लिमिटाच्या सकयला तेका रेट ऑफ कॉम्पेन्सेशन लेवी 2% आसा. सध्या डीलर दर एक आर्थिक वर्सा खातीर कॉम्पेन्सेशन एप्लिकेशन दाखल करचे पडटा. कंपोजिशन स्कीम ही आर्थिक वर्साच्या तत्वाचेर दितात. खंयचोय डीलर कंपोजिशन एप्लिकेशन वेळार अर्ज करपाक विसरलो जाल्यार मागीर विक्रेत्याक नॉर्मल वॅट दरम्यान म्हळ्यार कंट्री लिकरा खातीर 5% and IMF लिकरा खातीर 22% वॅट वो फारीक करचो पडटा. आणि एज पर दीस अमेंडमेंट द डीलर एकदा कंपोजिशन स्किमीच्या अंडर आयलो जाल्यार तेका अनिश्चित काळा खातीर वैध आसतले. Only if the dealer exceeds the turnover limit, then the dealer has to file opt out of the application. In case there is any other ineligibility, then the officers will be issue the notice and giving hearing to the dealers and pass the order for the cancellation of the composite scheme. Existing section 7 जे आहे पहिली, which is replaced by new section 7, composition made permanently केला. It is a ease of doing the business त्यांच्या खातीर. And existing section 31B subsection 1, which is replaced by the subsection 5 inserted, which is an closing benefit for the VAT for the expired dealers त्यांच्या खातीर. And existing section 33, which is amended, which is provided for the VAT to refund within 2 years from the close to the financial year. फाटल्या माझ्या बजेटात हे ऑलरेडी अनाउन्समेंट केले. लोकांक हेचो फायदो कितें जातलो तो सांगता तुका. सवाय जातलो सोरो सवाय जातलो काय म्हणटा. जो तावण वालो बार वालो जो आहा पळय न्ही हाका डायरेक्टली हाचो बेनिफीट आसा. म्हणजे बेसिकली ना 22% वॅट जो आहा तो वतलो मागीर सवाय जावचो पडलो ना सोरो नॉर्मली. तो तांच्यांनी सवाय दिवपाचो. ना तशी नाही. I buy alcohol. I have to pay 22% VAT. Will that go? If that goes, I am getting a cheaper deal. It is for the dealer. जो बार आणि तावण चलयता पळय न्ही तांच्या खातीर आसा. लोकांक काय ना. लोकांक फायदो करपाची ता न्ही. तुम्ही ease of doing business कितें बार आणि तावण चलयता पळय न्हू Just a clarification, honorable speaker. So you are basically what I observe is there is no provisions putting burden on the dealer to file his return in time. and bar but dealer directly बार आणि आहे. It's good. दोगांय Question, हय. the question is a bill may be taken. Speaker sir, हे आन कितें सगळे it's good. It is good. अरे लोकांचे चड चिंतपाची गरज ना. No. So Speaker sir, when tax compliance are allowed, there must be some provision. कितल्या तरी provision as per that to obtain certain compliances, no? Directly then direct relief, you have given the direct relief without putting any dealer. Are GST, how GST has composite tax on the same way it is for excise now, this thing. Because sir, let him, don't explain. स्पीकर सर एका लोकांक सोरो सवाय करून आमकां सोरो प्रमोट करपाचो ना. एक म्हणजे आमकां जे सोऱ्याची दुकानां चलयतात जे डीलर आसात, जो तावण चलयता बार आसा तेका खंय तरी रिलीफ दिवचो. तेका परत एप्लाय करचो पडटा पळय न्हू. तेका जो आसा हो तेका फाटले फावटी म्हणजे इयरली परत भरचे पडटले. ते आतां भरचे पडचे ना. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye and those against may say no. The ayes have it, the motion for considering the bill has been adopted. Honorable CM. Sir, I requested to move that bill number 5 of 2026, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2026 be passed. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clause 2, 3, clause 1 of the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. And those against may say no. The ayes have it, Clause 2 to 3, clause 1 of enacting formula of the long title do stand part of the bill. Honorable Chief Minister may take the motion to passing the bill. Sir, I request to move that bill number 5, 2026, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2026 be passed. The question is the bill be passed. Those in favor may say aye, those may say no. The ayes have it, the Goa Value Added Tax Amendment Bill 2026 has been passed. Government Bill for Constitution passing, the Goa School Education Amendment Bill 2026.
Honorable Chief Minister may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that the bill number 6 of 2026, the Goa School Education Amended Bill 2026, be taken into consideration. Give details. Okay. These are details. Sir, the bill seeks to substitute the section 18 of the School Education Act 1984, Goa Act 15 of 1985, so as to provide the enhancement of the age for admission to standard first, so as to be considered with the National Education Policy NEP 2020 and the provision of the right of the children to free and compulsory education act 2019, Central Act 35 of 2009, wherein the minimum age mentioned for the admission to class 1 is recognized in the school is 6 years. Speaker sir, new education च्या प्रमाणे 5 years of foundation stage असतली, 3 years for the pre-primary and the grade 1 and grade 2, which start at the age of 3 years. म्हणजे उपरांत ते सारखी जी आसा पळय न्ही ती पहिल्या फर्स्टाक येता आसतना ताजी वर्सां स जाता आणि 3 years of the preparatory stage, it is a grade 3 to grade 5 and 3 years of the middle age is grade 6 to grade 8 and 4 years of the secondary 9 to 12. This foundational stage is to be most critical stage of the learning as to lay the base of the children's. It is a consecutive emotional, social, physical development, and the learning at this stage is emphasizes the developmental through the play-based, activity-based, and experiential learning. Okay, use of the stories, song, art, games, and a local contest. Integration of the nutrition, health, and well-being. Hence, the early childhood education framework lays the emphasis of the development of the 5 kosh. It is the Annamay kosh, Pranamay kosh, Manomay kosh, Vigyanmay kosh, and Anandamay kosh. Annamay means physical and nourishment. Pranamay, it is a vital energy. Manomay kosh, emotional and mental health. Vigyanmay kosh, intellect through the inquiry and critical. And Anandamay is an expressional, joyful learning rooted through the cultural values. Further outcome of the foundational stage is also the foundational literacy by alphabetical recognition, oral language, and a reading in a mother tongue. Foundational numeracy by counting the shapes and basic arithmetical operations. आता हे बिल हाडून 5.5 वर्सांचेर जो पयले वतालो तो तूं 6 वर्सांचेर पाव म्हणटा. सिंपल. कित्या खातीर करता तुवें? What is the reason? Is it because of NEP? Suppose if it is because of NEP, first thing, you are putting Goan children, one generation of children, one standard backwards, without asking parents, without consulting teachers, without creating a single new classroom, or without appointing a single new teacher. म्हणून तूं मागीर कितें सांगता हांगा की there are no financial implications for the bill. म्हळ्यार कितें एक तूं कायदो करता हातून जातलें कितें स्पीकर साहेब पळय जातलें अशें की ते प्री स्कूल म्हणून जे आसता ते प्री स्कूल प्रायव्हेट प्री स्कूल विल गेट 1 extra year of fees. ते एक्स्ट्रा आवय बापूय आतां भुरग्याक स्कुलान धाडपाक लागलो 5.5 वर्साचेर तो पयलेक वचपाचो तो तुका 5.5 वर्साचेर आनी एक प्री स्कुलान 1 वर्स घालचें पडलें ते जोडटले काय जावचें ना आनी कोणाक फायदो जावचो ना. सो द रिच मिडल क्लास पेरेंट्स विल बी फोर्स्ड टू पे मोर. पुअर चिल्ड्रन विल बी डिलेड, डिसओरिएंटेड एंड डिमोटिवेटेड. कितें सांगू हें स्पीकर सर एकदां भुरग्याचें 1 वर्स गेलें जाल्यार डॅमेज इज परमनंट. सेकंड, जर तूं कितें दुसरे भशेन करूंक सोदता यू विल नीड मोर अंगणवाडी स्पेस, मोर केजी टिचर्स, मोर क्लासरूम्स, मोर लर्निंग मटेरियल एंड मोर न्यूट्रिशन सपोर्ट which you are not providing for. So this is being done in haste without consulting parents, without consulting teachers. So stakeholderak confidence घेन आसतना आमी हांगा बसून कायदो पास करतात. I feel this is wrong. Or CM may please explain why. What is that? LOP, you have something to say? No, after you say. You have something to say? No. Speaker sir, जे बाब विजयान जे point out केला. Basically, in the interest of NEP, there are so many things that this government has not implemented in the first place. Example, एक जे National Credit Framework आहा, हेजेर 1200 hours, 1200 are the minimum hours म्हणून एप्रिलच्यान स्कूल स्टार्ट केलेले आसा. Correct, Honorable Chief Minister? April. So what, when you are talking about NEP with this particular issue for young students, 1050 hours were the minimum that you got in June.
And the national credit framework जे पण सांगता, it is 955 hours plus 245 hours. So 955 hours was possible in June itself. It was possible in June. You have brought the children in the heat in April, when 245 hours were hours for studying at home for projects. Speaker sir, आज म्हाका दिसता when NEP is now, you don't have the infrastructure, schools are not certified, there is no financial implication you are saying, and you are forcing these children there. So म्हाका दिसता this is injustice to the children. If you have full complete NEP पहिले स्टेट जावपाक जाय आशिल्लें म्हणून तुवें जायते प्रयत्न केले. Same way आता स्पीकर सर म्हाका दिसता की this bill is injustice to the young students, because it is a blunder on the part when national credit framework says 1,200 hours are required in the curriculum that consists of 955 and 245. You get 1050 from June itself. This was normal, that was minimum number of hours. April हाडपान कित गरज आसली भुरग्यांक वतान तूं थिंगा in the heat. 245 म्हणजे भुरग्यांक घराको शिकप न्हू. That was counted of the two. So your NEP itself, you are not fully implemented and you are putting these restrictions. Why? Honorable Speaker, this bill seeks to change the age of education for entrance to class 1 from 5 years to 6 years. And the justification given in the statement of objects and reasons is simply that it is because to make it in consonance with NEP 2020. Now, my one simple question. Our School Education Act, which has been running for so many years, admissions are being done for so many years, children have been admitted at the age of 5. Has there been anything which our education department has found that students at the age of 5 are under extreme pressure? They are not performing. It is not a right age. Simply because NEP is proposing, and therefore we will shift. And what happens to these who have already come now? Because they are already ready from the KG2, whatever, to come into class 1. But now because of this NEP, your change, they will be frozen. And they have to do KG3, they'll have to start doing. So my question is simple. What is the psychological or other stress which a student would suffer if starting class at 5? Any study you have made, it's not because NEP is proposing. If the education department has got it, and these children are not performing or underperforming as they reach the older ages. Suresh, you press the button after speaking, but anyhow I'm giving you a chance to speak. See that you sit in your seat next time if you want to speak. एकूच पॉइंट म्हाका मेन्शन करपाक जाय. आता हितून स्पीकर सर टील फर्स्ट म्हणटा एडमिशन, आनी आफ्टर 1st of June जो आसा पळय 1st of June, तेजे नंतर म्हटल्यार 2nd June to 30th June समज एडमिशन जायना ना तेजो आख्खो वर्स पिड्यार जाता. सो हे तितून इन्क्लूड करना एज पर NEP कितें आसा तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा. सो हेजें क्लियरिफिकेशन म्हाका दिसता सीएमान दिवपाक जाय. थँक्यू. Honorable Chair. स्पीकर सर, पयल्यात पयलीं म्हटल्यार हो सर्क्युलर जो आसा पळय न्ही, हो आमी 3 वर्सां पयलीं इश्यू केला. आनी फाटल्या 3 वर्सांक सगळ्या पेरंट्सांक खबर आसा. वी हॅव टेकन द कन्सल्टेशन विथ द पेरंट्स आनी टिचर्स. हे सगळ्या जाणां कडेन कन्सल्टेशन ऑलरेडी जाला. आनी ताकाच लागून फाटल्या 3 वर्सांची भुरगीं 5.5 वर्सांची जाल्ल्या तांकां फर्स्टाक ताका एडमिशन दिलां. आनी NEP जी आसा ही वेवस्थीत रित्या तांकां एक्सप्लेनूय केल्ली आसा. म्हणून हे बाबतींत जो आसा पळय न्ही, हाजो पुराय स्टडी जो आसा तो तांच्या सगळ्यां कडेन मेळून केला. आनी हे सगळें सांगता आसतना दुसरी गजाल जी म्हटली पळय न्ही, आमी प्री प्रायमरी सगळ्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो रजिस्टर्डूय करून घेतल्या. आनी तेच्यांनी कंपल्सरी म्हणजे आमी जें म्हटलां की 3 ते 4, 4 ते 5 आनी 5 ते 6 त्या ह्यो 3 वर्सां तांच्यांनी जे प्री प्रायमरी लेवलाचेर जे शिकपाक जाय ते प्री प्रायमरी लेवलाचेर शिकोवपाकूय बी ऑलरेडी सुरवात केला. गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी ज्या ज्या जाग्यार आमची प्री प्रायमरी आसा थंयसर एडमिशनय घेवपाक सुरवात केला. रिगार्डींग द हाजे बाबतींत जो हाजो पुराय फाटलो थोडे कडेन आमी हेजे हांवें जें म्हटलें पळय न्ही आत्तां, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनुमय कोश, विज्ञानमय कोश आनी आनंदमय कोश, हाजेर ह्या 6 वर्साच्या सकयली भुरगीं हांची कशा पद्दतीन डेव्हलपमेंट जावपाक शकता, फिजिकल डेव्हलपमेंट, मेंटल डेव्हलपमेंट हाजो पुराय स्टडी व NEP तेंच्या लेवलाचेर जरी केला आसत जाल्यार हांगासर सुद्दां आमी बेजिकली गोंयांत हो स्टडी केला आनी तो प्रेजेंटूय केला. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो आयडेंटिफायड केल्ल्यो ह्यो प्री प्रायमरी स्कुल्स आसा आनी बाकीच्या प्री प्रायमरींक त्यो वचून एकदां पळय बी म्हणून सांगल्या.
Second thing is as per the NEP 1200 hours is only for the middle and the second year. Okay, age 6+ year, and which is then under the RTI is पुराय देशात आताच्या घडीक NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना ह्या वर्सांतल्यान सगळ्या भुरग्यांची एडमिशन जी आसा पळय न्ही स्ट्रिक्टली ही 6 वर्सां जाल्या उपरांतूच फर्स्टाक एडमिशन जातलें, खंयसरूच जावचें ना. त्या खातीर म्हणजे आमची गोंयांतलीच भुरगीं कोणूय ह्या वर्सा फाटीं उरता काय कितें, ज्या भुरग्याक 1 जून 2026 ह्या वर्सा 6 वर्सां कंप्लीट जातली तेकाच एडमिशन मेळटलें. म्हणून अशें कोणी तकलेन घेवचें न्ही की आपले भुरगे म्हणजे जर जुना कंप्लीट जायना आसत 5.5 वर्सां जाल्या 5.5-6 वर्सां जाल्यार ते फाटीं पडले असो विशय कांय ना. ते भुरगे जे आसा पळय एक्चुअली सगळ्यांच्या बरोबर म्हणजे ऑल ओव्हर एजीर ते फुडें वयतले. म्हणून आमी म्हटलां की ह्या पद्दतीत हे NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना हो सेक्टर जो आसा पुराय म्हणजे कोणी स्टडी करूंक ना अशें कांय ना, तर पुराय हाजो जो आसा पळय पुराय आमचे डिपार्टमेंट आनी आमची NEP मॉनिटरींग कमिटी हांच्यांनी पुराय स्टडी केल्या आनी ताज्या उपरांतूच आमी हे प्रपोज केलां आनी सगळ्यांक हे एग्री आसा. इट इज ऑलमोस्ट सगळे जे प्रायमरी आनी प्री प्रायमरी चलयता ते इन्स्टिट्यूशन्स आनी पेरंट्स हांच्या बरोबर कन्सल्टेशनूय जालां आनी ज्यो तेच्यो PTAच्यो कमिटी आसात तांच्याय बरोबर कन्सल्टेशन जालां. आनी हो मॉडल जो आसा पळय न्ही हो सगळी कडेन गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरला, तामिळनाडू ह्या सगळ्या जाणांनी सुरू केला, इन्क्लुडींग हो मॉडल जो आसा पळय न्ही हो CBSE केंद्रीय विद्यालय बाकीच्यो सगळ्यो ह्या आहा पळय न्हू तांच्यांनी ह्याच मॉडलान जे आतां सुरू केल्लें आसा. The question is the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye and those against may say no. Aye. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is the clause 2, clause of 1 of the enacting formula. The long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. Clause 2 of clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. The Chief Minister may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that the bill number 6 of the 2026, the Goa School Education Amended Bill 2026 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye, those against may say no. Aye. The ayes have it, the ayes have it. The Goa School Education Amendment Bill 2026 has been passed. The Goa Agriculture, Produce and Livestock Marketing, Promotion and Felicitation Amendment Bill 2026. Honorable Chief Minister may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that bill number 10 of 2026, the Goa Agriculture, Produce and Livestock Marketing, Promotion and Facilitation Amended Bill 2026 be taken into consideration. I explain this, Speaker. Speaker, sir. The bill seeks to amended section 2 of the Goa Agriculture, Produce, Livestock Marketing, Promotion and Facilitation 2007, Goa Act 11 of 2007, hereafter referred as the said act and to the redefined as the term agriculturist. The Department of the Agriculture has registered farmer in the state under the various categories as per the land ownership details, and thus the proper database of the agriculturist is available with the department. The bill further seeks to amend the section 14 of the said act, and the subject agriculture marketing is now allotted to the Department of Agriculture. The bill is also seeks to amend the section 26 of the said act as to provide the chairman and or the vice chairman shall be cease to be the chairman or vice chairman. The resolution be passed by simple majority of the total number of the member of the board. The bill also seeks to aim the section 76 of the said act. The subject agriculture marketing is now allotted to the Department of Agriculture. Adutle section 2B regarding the definition of agriculturist, existing as per the definition, the law department has clarified the voter as the agriculturist, the person engaged in the production of notified agricultural produce, the member of the cooperative society dealing with the agricultural produce, the person who sold agricultural produce of rupees 5,000 per year to the cooperative society dealing with the agriculture produce. Okay, it is a proposed change. कितें केला तर agriculturist having the Krishi card under land code 1, 2 or 4 or land code 1 is a self-owned property category 1A to 1E, land code 2 it is an inherited property category 2A, land code 4 it is a tenanted property category 4A, and sold notified produce as per 15,000 per year in a preceding year and having the minimum 1,000 square meter of the area. Number 2 of the farmer of the Krishi card
It is a land code 1. It is an 11,241 numbers. Land code 2. It is a 22,174 numbers. Land code 4. 22,181 numbers. And land use category 3 is a leased land or the land for caretakers. Reasons: the introduction of the Krishi card. Data of the agriculture is available with the agriculture department. Section 14.2 and 14.3, 16.176. It is regarding the holding election is existing the registered cooperative societies is proposed the director of agriculture, state marketing officer or any other person nominated by the government. Reason: the agriculture marketing subject is to the agriculture department from the register of the cooperative societies. Section 26.1, removing vice chairman, chairman. Existing to remove the chairman and vice chairman is two-thirds of the particularly proposed to remove the simple majority. Okay. By the election 1912 number of agriculturists from each taluka, 2 number of the female from the each district. Simple. Honorable. स्पीकर साहेब सिंपल आहा म्हणून ओल्ड लॉ आणि न्यू लॉ. पयलीं कशें आशिल्लें की एक एग्रीकल्चरिस्ट म्हणल्यार इन्क्लुडेड मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. आतां ते डिलीट केल्ले आहा. पयलीं मिनिमम सेल आशिल्ली 5,000, आतां केल्या 15,000. पयलीं आशिल्लें यू कुड सेल टू द कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. आतां म्हणटा नो, यू हॅव टू सेल इट ओनली टू अ मार्केटिंग बोर्ड ऑर रजिस्टर्ड डीलर. पयलीं लँड रिक्वायरमेंट नाशिल्लो, आतां 1000 स्क्वेअर मिटर आहा. म्हणल्यार कुमेरी कल्टिवेटर वॉज अ एग्रीकल्चरिस्ट. पयलीं जे भाऊसाहेब बांदोडकरान परमिशन ताका दिल्लें, चड करून काणकोणच्या वाठारांत लागतात ते, आतां ते गेले. पयलीं आयडेंटिटी रिक्वायरमेंट नाशिल्लो, आतां कृषी कार्ड आहा. पयलीं इन्फॉर्मल सेलर एक्सेप्ट जातालो, आतां इन्फॉर्मल सेल म्हणटा ती रिकॉग्नायज जायना. हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर? इफ यू ग्रो अँड सेल प्रोड्यूस, पयलीं यू आर अ फार्मर. आतां यू आर अ फार्मर ओनली इफ यू आर इन द गव्हर्मेंट डेटाबेस, लँड रेकॉर्ड्स, कृषी कार्ड अँड रजिस्टर्ड डीलर. म्हणल्यार तुवें जर कितें रोयलें आनी रस्त्यार घेवन विकलें, तूं शेतकरी न्ही, तुवें तें बोर्डाकूच विकपा जाय. दीस इज द अमेंडमेंट. हाजे खातीर स्पीकर सर हजारांनी टेनंट फार्मर्स म्हणून आहा, ज्यांचे कडेन कांयच ना. स्मॉल ग्रोवर्स, ऑर्चर्ड ओनर्स, व्हेजिटेबल वेंडर्स आनी पार्ट टायम फार्मर्स म्हणटे दे विल गेट इरेस्ड. आतां सेक्शन 14 आनी 16 स्पीकर सर, सेक्शन 14 आनी 16 कितें करतात? रजिस्ट्राराक रिप्लेस करून डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराक हाडटा तूं. आतांचो डायरेक्टर एग्रीकल्चर बरो मनीस, पूण सगळे फुडें बरे आसतलेच म्हूण कशें? तुमचे पार्टीचो कोण तरी टट्टू आसतलो आनी तो कितें करतलो? तो इलेक्शनां कंट्रोल करपाक लागतलो. कशी इलेक्शनां कंट्रोल करतलो? पयलीं तूं चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅन मार्केटिंग बोर्डाचो काडपाक तुका 2/3 मेजॉरिटी जाय पडटाली. आतां तूं म्हणटा सिंपल मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी कशी करतलो तूं? तुवेंच नॉमिनेट केल्ले 2 जाण मेंबर आहा, तांकां फ्लिप करतलो तूं ह्या सायडीन. तो आहा तो मनीस पडलो, धपक्याक पडलो. सो हाजे खातीर म्हाका दिसता रियल इंटेंट ऑफ द बिल इज बिकमिंग क्लियर. गव्हर्मेंट कितें म्हणटा? इट हॅज अ डेटाबेस ऑफ फार्मर्स बेस्ड ऑन लँड ओनरशिप. That is the whole key, Speaker sir. The law is not being changed to help farmers. It is being changed to legally bind a farmer's identity, market access and voting rights to a government-controlled database. Speaker sir, हे गोयच्या एग्रीकल्चराक म्हणजे घातक. कित्याक गोयचे एग्रीकल्चर म्हणते स्मॉल होल्डिंग्स, टेनंट फार्मर्स, ऑर्चर्ड ओनर्स, इनफॉर्मल फॅमिली लेबर आणि मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम. ते हातून तुझे डेटाबेजान खंयच बसना. म्हज्या मतदारसंघात हजारांनी शेतकरी आहा, डायरेक्टर एग्रीकल्चर जाणा, तांचे रिकॉर्ड्स काय ना, तांकां कृषी कार्ड ना, येट दे आर एग्रीकल्चरिस्ट. आनी शासनाचे म्हणल्यार पिळग्याच्यो पिळग्यो अशे एग्रीकल्चरिस्ट आहा. सो बेसिकली स्पीकर सर, हे बिल विल डिस्क्वॉलिफाय जेन्युइन फार्मर्स बिकॉज ऑफ दीस ब्युरोक्रेटीक फिल्टर. हो ब्युरोक्रेटीक फिल्टर जो आसा, आनी कोणाक हाडटलो न्हू? यू आर गेटिंग अ कॉर्पोरेट सप्लायर. सो एग्रीकल्चर मिनिस्टर विल हॅव कंट्रोल ओवर प्रायसीस. आज हे गोंयांत तितले व्हडले इश्यू न्ही, हो महाराष्ट्र न्ही आहे, पुढून जर महाराष्ट्र आसलें जाल्यार कंट्रोलिंग प्रायसीस इज एवरीथिंग. कंट्रोलिंग इलेक्शन्स, कंट्रोलिंग लिडरशिप अँड कन्वर्टिंग फार्मर इन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ऑटोनॉमस इंटू एक्सटेन्शन्स ऑफ द गव्हर्मेंट. म्हणजे सरकार आसा ताजो बोर्ड जावचोच पडले ना, तूं उडयत ताका धपक्याक. सो स्पीकर सर, दीस बिल डज नॉट रिफॉर्म मार्केटिंग. इट टेक्स मार्केटिंग अवे फ्रॉम द फार्मर्स अँड हँड्स इट टू द गव्हर्मेंट ऑर कॉर्पोरेट बायर्स. म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जर तूं करूंक सोदता आनी अडानीक हांगा हाडूंक सोदता जाल्यार हें बिल तुजें बरें आहा. गोंयच्या शेतकऱ्यांक हें फायद्याचें न्ही. स्पीकर सर, तो अडाणी मागीर उलयता, हे उलयता मातसो पयलीं राव. फार्मिंग लॉज तूं उलय 2 मिनटां.
स्पीकर सर मातसो व्हडल्यान उलयलो आनी अडाणी सारखे ना, ना. घेतले काय ना फार्मिंग उलयता मरे. व्हडलें एज्युकेशन आता हांव उलयता मरे MLA मातशें बस. स्पीकर सर ही सिंपल गजाल आशिल्ली तो जे सांगता पळय न्ही जे कोण रस्त्यार घेवन बसता आनी हांकां वोटिंगान रायट नासलो एग्रीकल्चर मार्केटिंगाच्या वोटिंगाक रायट कोणाक आसलो स्पीकर सर कोण तरी कॉपरेटिव्ह सोसायटी जो ना 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 वोटिंगाचे हांव उलयता हांव डेफिनिशन ऑफ फार्मर उलयता स्पीकर ताका तेका definition सांगून of पयलीं. farmer हॅलो ऑनरेबल MLA बस. त्या फार्मराक आमी खंयसरूच हात लावंक ना हांगासर फक्त जो विटनेस रावतालो आनी त्या सोसायटीत जेणी कोणी सोसायटीन विटनेस रावला पयलीं आनी कितें? एखाद्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस घेता तितूर तो वोटर लिस्टान येतालो आमचें म्हणणें आसा की जेनून जो फार्मर आसा म्हणजे इन्क्लुडींग जे तो केअरटेकर आणि तो फार्मर प्रोड्यूस 15,000 रुपया पर्यंतचे जर त्या ऍक्च्युअली मार्केटिंग कॉपरेटिव्ह असलेल्या सोसायटीत घालता रजिस्टर्ड आसा खंयच्योय सोसायटीनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस घेवपी सोसायटी रजिस्टर्ड आसा तितून जो प्रोड्यूस घालता 15,000 पर्यंत फाटल्या वर्साचो तो जो आसा पळय आपले डॉक्युमेंट दिता तो तेजो वोटर जातलो तेजे उलोवपाचें कशें जशें कितें आमी म्हणजे सगळ्याक आनी दुसरी गजाल स्पीकर सर आमकांय खबर आसा की हेजो मार्केटिंग रेट कंट्रोल करपाचें काम APMC जे आहा पळय न्हू हे म्हणजे गोंयांतल्या तरी बाबतीत मार्केट कंट्रोल रेट APMC काय करीत ना तसो पळोवंक वचत खरें करूंक जाय हातून करून दिता तूं ताका करपाक जायो स्पीकर सर म्हाजें ना म्हणणें ना करपाक जायो बट ते डिसायड कोण करतात तर ऍक्च्युअली जो जेनून फार्मर आसा जो ऍक्च्युअली पिकयता जो बागायतदाराक घालता जो त्याचे रजिस्टर्ड सोसायटी आसा तांकां घालता तोच करतलो म्हणून फक्त अदानीचें नांव काडलें म्हणजे आमकां कितें तरी ना स्पीकर सर अडाणीचे हांवें फक्त एग्जाम्पल दिला उलो न्ही स्पीकर सर थंय बसता ते पयलीं कोऑपरेटिव्ह सोसायटी तूं क्लियर करता रेजिनल बाब. आनी हांवें पयलीं मारला असू दा तू LOP बाबा बस. रेजिनल बाब सांग. एलओपी चेंज जालो कायदो स्पीकर सर हरशीं हो आपण लास्ट उलयत म्हणटा आज पयलीं उलयत म्हणटा ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एनिवे टू थिंग्स चीफ मिनिस्टर आय वुड लायक टू ब्रिंग टू नोटीस वन डेफिनेशन ऑफ फार्मर म्हणलो काय ना one definition is for the farmer to get benefit for land sale of land of agricultural land one of the benefits to definition and anek म्हणला कित म्हणला की anybody who sells produce more than 15,000 rupees will be called agriculturist आता definition of agriculturist definition of farmer आता कोण भाजी घेतलो कोणाकडे आणि 2 वर्सां हे घालतलो कोणागो तो कोणाकडे घेतलो आणि 2 वर्सां दितलो कोणागो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दितलो first part second part म्हणला की lease of the land if you have lease you will be a farmer म्हणला that has to be clarified how many years lease because कोण घेतलो 2 मिनिट the whole idea was definition of farmer whether कृषी कार्ड मेळटलें ताका what will be the help because the आज की जाला farmer मग हें घेवपाक सोदताय farmer जावपाक सोदताय फकत लँड घेवपाक तेका कॉन्ट्रॅडिक्शनाचे मातशे सीएम क्लॅरिफाय करचे अमिताभ बच्चन. सुरेश बर्गर. farmer जो ऑनरेबल कोण रे कोण घेतले विजय सरदेसाई यांनी पॉइंट आउट केला स्पीकर सर एक तो प्रश्न आलो तो म्हणजे द राइट्स ऑफ मेंबर इज डायल्युटेड फ्रॉम 2/3 मेजॉरिटी टू अ सिंपल मेजॉरिटी आता हेजो रिजन कितें म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान सांगपाक जाय आनी दुसरे एग्रीकल्चरिस्ट हांव मान्य करता विजयान जे सांगला की एग्रीकल्चरिस्ट जे हांगा तेंच्यांनी पॉइंट आउट केल्ले आसा हितून जो लोकल कोण एग्रीकल्चर करता आमच्या हितून आमच्या स्वातंत्र्य मतदारसंघांनी अशेंच आसा लोकल प्रोड्यूस करता आनी विकता मात हितून कशें आसा हितून ते हाडून ते एक माझ्याकडे स्पीकर सर ज्याच्याकडे कृषी कार्ड आसा पळय न्ही तो डायरेक्ट एलिजिबल आसा कृषी कार्ड ना तो कितें ना कृषी कार्ड कृषी कार्ड कशें आसा स्पीकर सर आमी टेनंटाक दिता म्हाजें म्हणणें पळय स्पीकर सर आमी टेनंटाक कृषी कार्ड दिता ओनराक कृषी कार्ड दिता इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आता तो म्हणटा तसो अदानी हांगासर येवन जरी घेतलो आसत जाल्यार तो हांगा उतर जावंक शकना ना कृषी कार्ड होल्डर हेजेर क्लियर आसा कृषी कार्ड होल्डर जे आसा एग्रीकल्चरिस्ट जो आनी म्हणटा पळय हो तूं एज पर तुमचो जो हे आसा स्टेटमेंट आसा तितून क्लियर तुमी सांगता की कोणाकडे कृषी कार्ड आसा कोणाकडे डॉक्युमेंटेशन आसा आतां कोणाकडे ना तेजी कितें करतले कित्याक थोडे रोयता थोडे दुसऱ्यांची जमनी रोयता आतां आमचे थंय ना हांव एग्जाम्पल दिता आमच्या मतदारसंघात थोडे जाण भायर आसा UK आसा तेंची जमनी आसा एग्रीकल्चर लँड आसा ते आमचे कोण ST भावांक ते रोवपाक कसोवपाक दिता ते एग्रीकल्चरिस्ट सो ते शेत रोयता मात तांकां तुमचो कृषी कार्ड ना कित्याक कृषी कार्ड तुमकां एक मिनिट स्पीकर सर हांगा जो एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून जो डिफायन करता पळय न्ही हो ह्या एक्टाच्या सकयलूच कारण हो वोटिंग खातीर आसा
तो जे म्हणटा पळय न्ही आतां हांवेन म्हाजें शेत तुमकां लावपाक दिलें आसत तुमकां वोटींग रायट मेळचो ना न्ही वोटींग रायट म्हाकाच मेळटलो तेच हांव म्हणटा बरोबर आसा तेका लागून तुम्ही कितें तरी करूंक जाय न्हू ते ह्या एक्टा खातीरूच आसा ना 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 ते ह्या एक्टा खातीर आसा LOP, Vinesh Baba, suppose LOP. I would like to add कि under clause 2 of the bill, you are proposing to amend that clause B section of section 2. And the talk is about definition of agriculturist. Now you say that one shall possess valid Krishi card issued by the Director of Agriculture. 1000 square meter land, 15 should have sold his notified agriculture, but not less than 15,000. Other Speaker sir, I may produce for myself, consume my own products. I may not sell. Am I not an agriculturist? You are agriculturist. No, no. So, Speaker sir, why should you have a minimum of 1,000 square meters of land? Secondly, Speaker sir, Amendment 26 that is there, that will give scope for members to misuse their powers. I agree to what Vijay has said and destabilize the organization and its functioning. Because Jenna, there will be a lot of interference and politics which may harm the interests of the organization. Two-third jeopardy, not less than majority, two-third. What? सगळीकडे जे आपण No, simple majority. This is very important because it appears it's not incidental. By सगळे change जातले. आता अमिताभ बच्चन एग्रीकल्चरिस्ट म्हणटा आपण हांव तो लँड घेता शाहरुख खान एग्रीकल्चरिस्ट ते लँड घेताय स्पीकर सर आज सिंपल सांगला मी एग्रीकल्चरिस्ट ज्याच्याकडे कृषी कार्ड गोंयांत आसा तो 15,000 व्हरून खंयच्या तरी आमच्या रजिस्टर्ड कॉपरेटिव्ह सोसायटीज आसतल्यो त्या सोसायटीने आपलो सेल घालता मार्केटिंग फेडरेशना कडेन रजिस्टर्ड आसलेल्यो सोसायटीज खंयच्योय न्ही तेजे मार्केटिंग बोर्डाक किंवा मार्केटिंग बोर्डाचे गोवा बागायतदार जाली परत आसा तशी आदर्श जाली ह्यो सोसायटी आसा स्पीकर सर यू कॅन पास Speaker, the question is the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clause 2 to 6 clause are one of the schedule enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. Clause 2 to 6, Clause 1, schedule of the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Honorable Chief Minister may move the motion for passing the bill. Sir, I request to move that the bill number 10 of 2026, the Goa Agriculture Produce and Livestock Marketing, Promotion and Facilitation, amended Bill 2026 be passed. The question is the bill may be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. Aye. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Agriculture Produce and Livestock Market and Promotion and Facilitation Amendment Bill 2026 has been passed. Honorable Minister Panchayat may move the motion for consideration of the bill. Goa Panchayat Raj Amendment Bill 2026. Sir, I request to move that Bill number 7 of 2026, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2026 be taken into consideration. Please explain the bill. Because sir, the bill seeks to amend the Panchayati Raj Act 1994, 14 of 1994, herein referred to as the said Act. Here we are inserting 4A to give right to elected representatives of the Legislative Assembly and Jilla Panchayat members to attend meetings of Gram Sabha. And when they attend the meeting of Gram Sabha, they can participate in the discussion, but they cannot vote unless they are from that particular area. They are on the voters list. This is one amendment what we are bringing. Yeah, within the constituency. The other amendment is amending section 47 of the Act so as to remove the ambiguity due to existence of the word also. Also was there before, which gives an interpretation that besides the Panchayat Secretary, there also exists another authority. So, for Sarpanchis in the bargain, they used to sign whatever documents that moved from the Panchayat, even permissions and all. So, we are removing this ambiguity. So, it is solely the government servant who is the Panchayat Secretary who is going to be responsible for those particular acts. It is his responsibility if the Panchayat
wants to pass some irregular thing or some wrong resolution, he has to bring it to the notice and he cannot sign because Sarpanch cannot sign. So this is one of the amendment. Further, we are amending section 54 of the said act to enable the village panchayat to hold 4 ordinary meetings in a month by reducing the time period of service of meeting notice. This is because this is our one direction from center, ease of doing business. All permissions from whatever level should be immediate. As soon as possible, they should get the permission. So instead of 2 meetings a month, there will be 4 meetings a month in the panchayat. And then, of course, Bill further seeks to amend section 66 of the said act so as to give protection to the buildings which are reflected in the record of rights and the first promulgated survey plan prepared under the provisions of the LRC, that is Land Revenue Code 1968, against demolition. This is another thing, and of course the purpose of this bill is to repeal the ordinance which had been brought about the same amendments to the Panchayati Raj Act. Mr. Reginald. Alex Reginald, okay. Mr. Carlos Herrera. Honorable Speaker, first part as far as that section 47 amendment, let me say it's a statement made by Honorable Minister saying that it's a clarification to remove the ambiguity. I don't think it is removing an ambiguity. It is only actually conferring the power exclusively on the Secretary. Because already the Sarpanch was the power, you also gave it to the Secretary. Now by this amendment, you are exclusively giving it to the Secretary. It's fine. Like Chief Officer signs the licenses, it's all right. But that word to say is to remove an ambiguity, I think that is not correct. You are conferring this power exclusively on the Secretary. Is that correct? Now, as far as the other part is concerned, section 54, I'm at a loss to understand why are you trying to shorten the panchayat meetings to 7 days every time. What's wrong if they have a meeting once in 15 days? Because otherwise, we don't go for those meetings. But the question is, why should the panchayat work week after week to have meetings? If there's a time limit, because they need to do other work. They need to go for inspections, they need to make reports. So why are you curtailing this period and making them run? If you have meetings every week, what will be the staff be doing overtime? They'll have to draw up whatever the minutes, they'll have to draw up maybe the past construction license, they'll have to keep drawing them up. There'll be absolutely no time to breathe. So my respectful submission is that I think this you are putting extra burden on them. The rest I don't have any. Honorable MLA Vijay Sadu, sir. No, Honorable Minister, please, after. So, Parivangada. सेक्रेटरीक अपॉइंट करता मंत्री पंचायत निवडून येता तो उगीच घेवन बसपाचो तो सरपंच आनी पंचायत बॉडीक जे ओरिजिनल पावर टू द पीपल म्हणटाले 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट ताजो व्हॅल्यू कितें उरलो सेक्रेटरी इज एवरीथिंग मॅन सेकंड स्पीकर सर ह्यो ज्यो मिटिंग्यो आहा सेक्रेटरी हा साइन करप सेक्रेटरी अरे आता पयलीं विथ द इलेक्टेड बॉडी कंजंक्शन आशिल्लें हांगा कंजंक्शनूय ना तूं सेक्रेटरी धाडटलो जाय ते करतलो हाजे पयलीं हांवें दाखोवन दिल्या सेक्रेटरी कशें सायन मारता ते आनी तुमी कोण सेक्रेटरीक धाडटा ते हें धाडिल्लें हांवें सभाघरानूच हें जाला स्पीकर सर ह्यो ज्यो मिटिंग्यो बेगीन घेवपाक सोदतात तो कोणाचो कसलो बिझनेस हो म्हाका कळना हें बेसिकली यू वॉन्ट क्विकर अँड क्वायट मिटिंग्स बेगीन कितें जालें करूं येता बेसिकली यू कॅन रश थ्रू कंट्रोवर्शियल डिसिजन्स दिस इज द होल थिंग आता सेक्शन 66 अ बिल्डिंग विदाउट पंचायत परमिशन इज इलिगल हे पयलींचें पोझिशन आशिल्लें आता कितें अ बिल्डिंग विच इज रिफ्लेक्टेड इन द रेकॉर्ड ऑफ रायट्स इज इलिगल म्हळ्यार तुजो फाल्यां गोठो तुजे बोट शेड ह्या सकाळी मायकल उलयतालो तो ऑटोमॅटिकली लिगल जालें जे कितें आशिल्लें तें सगळें लिगल ताका टावन प्लॅनिंग रेग्युलेशन कित्याक दवरता तुमी माझ्या घर रेग्युलर करपाक केला ते हा हे वगीत कितें बिफोर 1974 च्या पयलीं आशिल्लें प्लॅनाचेर आसलेलें स्ट्रक्चर 72 LOP, you have something to say? स्पीकर सर जी स्ट्रक्चरां कशी आयल्या ही बी आमी हांगाच पळयल्या कशी आयल्या आनी कितें आयल्या सो म्हाका दिसता की अशें ब्लँकेट डिक्लरेशन इज अ फ्लड पॉलिसी कित्याक
they have expanded. Everybody knows that families have grown, the structures have grown. 72 antले स्ट्रक्चरच येतले म्हणून तू गॅरंटी दिता केन्नाच जावंक शकना हांव सांगता तुका केन्नाच जावंक शकना नोबडी इज गोइंग टू चेंज द लॉ फॉर दीस Hello, Priya, something to say. प्लॅनाचेर कशी आयली आणि कितली आयली आणि ती ग्रो जाली ना म्हणून आमकां सांगता सो एनीवे माय पर्सनल फिलींग इज स्पीकर सर यू ऑल आर डिस्ट्रॉईंग ग्रासरूट गव्हर्नन्स you all are trying to control it through your secretary and you all are saying it's ease of doing business. Whose business? What business? It is not strengthening the panchayat at all. So I am opposed to this. Hello, P. It's because most of our Goan old houses, especially in Kandolim, Kalangud, Nerul, these are occupied by outsiders. And they will misuse this provision, basically to get their illegal structures legalized. They will use this law to the teeth. It's because encouragement of unauthorized construction, weakening of regulatory authority oversight, reduces accountability of authorities. Anik, if you look, Goa's fragile ecosystem, PRZ laws will fall apart. This provision will basically legitimize constructions in restricted or ecologically sensitive areas as well. So legal conflicts, it will create an ambiguity in property disputes where one party claims deemed permission. Commercial conversion, these houses are used as restaurants, shops, bars, built without approval. So there won't be any accountability. It's because this provision will create a title to the illegal structure, thereby increasing litigation burden in courts. It's because this disrupts the plan and zoning regulation. So, amka this tha ki a more balanced approach would be, which was case by case verification rather than a blanket deemed permission. What Vijay is saying, this by following process of law, and these authorities should be looked in. Honorable Minister. Speaker, sir, first of all, I want to clarify to Honorable Member Mr. Kalus Naranfere. By this, Alvarez, I mean, sorry. By this, what he is saying, there is no ambiguity. Actually, the High Court of Bombay in 2021 had observed in an order that the word also implied that the Panchayat Secretary was not the only person who could exercise executive powers under Section 47. Listen, let me finish. No? Although Section 47 provided that Secretary shall issue construction license, occupancy certificate, etc. by virtue of resolution of the Panchayat, as he is saying grassroots democracy will be destroyed. When can he issue the permission? Only when there is a resolution which involves the majority of the members in the Panchayat. So no grassroots destruction, but we are fixing the responsibility on a government servant. Similarly, please remember, even though as a minister in the government, we may take so many decisions, who signs ultimately the order? One under secretary, okay? For and in the name of the governor, that is how governance takes place. This is local self-governance where we are placing responsibility on the secretary, which is the right thing to do. You have seen now the recent incidents, I don't want to name them after that has happened, blame game between Sarpanch and Secretary, all that is going on even in the High Court. So this is removing definitely an ambiguity. The second thing is... I don't like to interrupt, but just one small thing. If you look at your page 6 itself, page 6 of your booklet. Wait, beg your pardon? Page 6 of the booklet. Yes. Just look at it. See, issue license is after resolution of Panchayat. Issue permission for license for trade, business, hotel, so and so, in persons of resolution of Panchayat. But look at number 3. Upon the order of a BDO to issue permission for license for construction repairs or to issue permission license for trade, business, so and so, it doesn't say anything pursuant to a resolution of Panchayat. That's the only thing you have to observe. It's understood. See, certain things can be interpreted anyway, but the spirit of the law which is brought or the rules which are framed are important. Question, okay, we are within a complete ambit of legality, okay? And it must necessitate this particular change. Yeah, okay. Anything else? Then the amendment to Section 54, a part of the Business Reform Action Plan, BRAP. The primary goal is to simplify the procedure of service delivery of various services given by the village panchayats in Goa and ensure that citizens receive services
such as construction license, occupancy certificates, and trade licenses in a time-bound manner. So if they have more frequently have meetings, what is the harm? It is governance at the grassroots level at its best. So I don't think there should be, you should have any pain as far as that is concerned. Then, who else? Any other thing you raised? Chale. The question is the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye and those against may say no. Aye. The ayes have it, the ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question of clause 2 to 6, clause 1 of the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye and those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The clause 2 to 6, clause 1 of the enacting formula and long title do stand part of the bill. Honorable Minister of Panchayat may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that bill number 7 of 2026, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2026 be passed. The question is the bill be passed. Those in favor may say aye, those against may say no. Aye. The ayes have it, the ayes have it. The Goa Panchayat Raj Amendment Bill 2026 has been passed. Honorable Minister of Revenue may move the motion for consideration of the bill of the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2026. Sir, I request to move that bill number 8 of 2026, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2026, to be taken into consideration. Please explain the bill, Honorable Minister. Speaker, sir. Amendment to Section 32, subsection 3. Pre-amendment provision. As per the provision prior to the amendment, the time period prescribed for taking a decision on an application for conversion was 60 days. Amendment. The time period has now been reduced from 60 days to 45 days. Accordingly, the collector is required to decide the application for conversion within 45 days. Objective of the amendment. The amendment has been introduced as a measure to streamline and simplify the conversion process under the deregularization framework, thereby promoting ease of business and ease of living. Vijay, Honorable Member Vijay. Speaker, sir, now this amendment touches section 32 of the Land Revenue Code. Yeah. Which basically is a big gatekeeper for the Goa's land system. This is the section that decides whether agricultural land, khazan land, salt pans, orchards, floodplains can be converted into resorts, villas, apartments, farmhouses, warehouses and commercial projects. हे जातले हो ना, आजे मोदी ते section 32 म्हणून आसा. So speaker sir, तशें पळोवंक गेले जाल्यार हे section 32 is where every real estate scandal begins. स्पीकर सर, आता ते 60 दिसाच्यान तूं 45 दीस कर म्हणटा आनी ते 45 दिसान कलेक्टरान रिपोर्ट कोणाकडच्यान हाडपाक जाय, टाउन प्लॅनिंगा कडच्यान, मामलेदारा कडच्यान, पंचायती कडच्यान, वॉटर रिसोर्स आनी हे सगळें, वॉट एवर द एजन्सीज. सो बेसिकली यू आर सेइंग डू नॉट इन्वेस्टिगेट, डू नॉट डिले, जस्ट क्लियर द फायल, बेगीन धाड. आनी हे इलेक्शन इयर, सो सगळ्यांक ताकतीक आहा स्पीकर सर. आता तातूंत एक बरें म्हाका हें लागता, दीस इज नॉट फ्रॉम टुडे. We are passing this bill today, but this bill is going to be applicable from 2nd December 2025. At 2nd December, I want to know why 2nd December, Speaker sir, on 6th December, Burj caught fire. So something must have happened between 2nd to 6th. Why is a bill being approved retrospectively? It should be applied prospectively. That is the general administration. This is Because No, एक मिनिट. Because उलोवपाक दी मरे. I on my feet. काय तू उलय मरे. उलयता मरे. एकूच तू उलय. उलयता. खंयचे हाडून खंयसरी जोडून नाका. खंयचे हाडून असं तो ऑर्डिनन्स काढला. एक मिनिट. ऑर्डिनन्स तुका खबर आहा मरे गव्हर्नमेंट. मग उलयता मरे हांव तुका सांगता. लोकांक कशा भायर कितें आसूं म्हाका उलोवपाचो म्हाका हक्क आहा. बरोबर आहा. तुका उत्तर दिवपाचो तुका हक्क आहा. ते करू नाका. तूं दी. स्पीकर सर, अशी खूब जातात. आता तुम्ही बिलां हाडटा, तुम्ही जनविश्वास ऑर्डिनन्स म्हणून हाडला. जनविश्वास ऑर्डिनन्स म्हणून फाल्यां येवपाचें आहा. ताजे पयलीं काल मायकल लोबन सांगत 2 कोटी ताजेर फायन मारून तो बर्ज पोचलो म्हणटा. ते येता. देर इज नो स्मोक विदाउट फायर. Speaker sir, Honorable MLA, no cross talk. No, the house should not be used as a legal shield around illegal construction.
Bill is not about ease of living. It is about ease of legalizing illegalities. Government wants to give builders faster clearance, less scrutiny, and more silence. This is what the bill is stating to achieve. Whatever you may say it is ease of doing business, it is regulatory framework. Babush used the nice term, I didn't get it what it was. But I think this bill is not going to bring development. It will bring disaster, environmental, social, and legal. And people of Goa are going to pay the price. Speaker sir, I oppose this bill. I feel that at least in the background of the debate that we have had on carrying capacity and so on and so forth, water scarcity, this type of things, trying to do things fast in the election year with solid speed. There is nothing but a way to sell Goa. So I say that send this bill to the select committee. Honorable Viresh Burkar. स्पीकर सर, आय स्टँड टू ओपोज दिस बिल. स्पीकर सर, आता जशी विजय बाबान सांगले, हांव क्लियर कट सेम सांगता की जेन्ना हो सेक्शन 32 म्हणटा, आतां तेका 60 डेज लाता तेंच्यान 45 डेज करपाक सोदता. आनी तितून सिंपल आसा की वेर लँड इज असेस्ड or held for particular non-agriculture purpose, wishes to use it for another non-agriculture purpose. हितून अशें आसा स्पीकर सर की जो कोणी अप्लाय करता तेणें ते असेस करपाची गरज आसा. 45 दिसांनी आतां आमी फुडें वचपाक जाय. ह्या जेन्ना येता आपले तेन्ना जावपाक जाय. पण ते जावना स्पीकर सर. आनी एक जे आसा पॉयंट आसा तो म्हटल्यार आतां आमी अपील करता की जेन्ना कलेक्टर जावं डेप्युटी कलेक्टर खुयेवर जो तेजेर अपील जेन्ना घालता तेणें वचून पळोवपाक जाय. हांगा कांय जायना आनी तेवूय हांव दाखयतलो कशें जायना तें, कित्याक ते वचून सायटीर पळयतना एक्झॅक्ट कितें आसा आनी ते लँड यूज मीन्स कन्वर्जन जे आसा ते सदांच ग्रांट करता. सो हेजी म्हाजे कडेन फायल आसा, ती हांव फायल मागीर दाखयतलो जेन्ना म्हाजी नो आय प्लेस इज लेटर ऑन. पण हे आमी टोटल अपोज करता. म्हाका दिसता हे सिलेक्ट कमिटीक Honourable Speaker, this bill looks very innocuous to reduce the number of days from 60 to 45 days and call it ease of business. But under section 32 of the Land Revenue Code, एक provision has subsection 3. Honourable Minister may kindly note this. The collector, Honourable Minister. Honourable, I am listening. You speak to me. You don't. Yes, to. You speak to the speaker. You don't speak to the minister. The collector shall take a decision on the application with a period of 60 days from the date of receipt of the application, and in case of his failure to do so, the person shall have a right to make an appeal to the Secretary Revenue to the government, who shall dispose the appeal within a period of 30 days from date of filing appeal. That means, if the collector cannot take a decision within, now it will become 45 days from 60 days, that means you have a right of appeal. Yes. Now, can there be a guarantee that all the departments will carry out inspections and give you reports within 45 days for you to take a decision? My contention is that this is nothing more than to pass the buck, because collector will not decide in 45 days, matter will go in appeal, and all this will be a set thing which with the Revenue Secretary, which means the government, and finally this will be another way of doing a land conversion overnight. Honourable MLA Renzi Vegas. Because sir, I stand by to oppose the bill, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill number 8 of 2026. Because sir, या बिलाचेर एकदम क्लियर दाखवता की 60 days on the 45 days तुम्ही conversion of use of land करू शकताय आणि डिसेंबरा 2 तारखेसून या तुम्ही implement करू शकताय. आमका आणि गोंयच्या लोकांक हुस्का जे आरपोरा ब्रिज रोमियो लेना जे ट्रेजेडी जाल्ली बर्चाची ती तुम्ही तिंगा ते तुम्ही बर्चाचे जे डॉक्युमेंट जाय ते तुम्ही पोस्ट डेटेडाचे एक कन्वर्जन तुम्ही दाखवता. कमिटी अकाउंट मागताय तो कन्वर्जनाचे जेन्ना जेन्ना उलयता तुम सदां उबो रावपा जाय. गोंयकारां जाण जावपा जाय वोट ऑफ अकाउंट जाय आमकां कोणा जाय ते कोण करू सोदताय जे वोट ऑफ अकाउंट धाडपाचो आनी सिलेक्ट कमिटी धाडपाचो. Division of We are cutting short the time from 60 days. Opposition members, all of us feel that this is, we know what type of. So you don't want to speak again. So, amka select committee, send it to the select committee.
We want this to be. Honorable Minister, you have something to say? No. Nothing. The question of the bill is that maybe taken into consideration. Those in favor may say aye, those in favor may say no. No. Yes. The ayes have it, the ayes have it. The motion for consent of bill has been adopted. We shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is the clause 2 to 3, clause 1 of the enacting formula in the long title to stand part of the bill. Those in favor say aye and those may say no. The ayes have it, the ayes have it. Clause 2, 3 of the clause 1 of the enacting formula and the long title of the stand part of the bill. The Honorable Minister for Revenue may now move the motion for passing the bill. Sir, I request to move the bill number 8 of 2026, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2026 be passed. You cannot ask for division from here. You have to go to the seat and ask for division. You cannot come on the wall of the house. You go to the seat and ask for division. I give you. Go to the seat. Go to the seat and ask for division. You can't ask for division here. You can't ask for division here. You are going to your seat and asking. I will give you a chance to go to your seat and ask. Go to your seat and ask. Honorable LOP, go to your seat and ask for division. I give you. Go to your seat. division Go to your seat. division Go to your seat first. Mara bell ma. Okay. Wait. Raji. तो एकटो वयर आहा. Goa for sale. Sale of Goa, sale of Oberon. अरे कोण विकता रे? अरे ही जर बिझनेस करपाचे तुम्हीच बॉब मारता मरे कितले दीस लागता म्हणून. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर